Mark the film. Okay. Yeah. Started. Okay. This devotional chopper. Next. Praise God. Yo. Thank you, Jesus. 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 Alaga Jesus. So you coba alaga anuma menulas wakhan itu. Ini bisa password ni berapa password? Angkat ni angkat zaman password. Tujuh kuripin. Noi parliamo Antuji il caput Yomok Cetuan Amso Iko Keloi Tuja Putak Te Kursa Dan Amci Patra Turkadi Angka Bapak Tuka Angka di शिकवण तू शिकवतोय इतके सोपे तो बाबा di शिकवण तू आपका शिकवताय स्वर्गीचे गुण जे आमका तू प्रकाशित करताय हे सोपले पंजाब आणि मिला ताजा उमरा फॉलो करता Manusia apa? Suci coba tuin angka maklai, angka kanan maklai, jibe maklai, ani tu angka uzak kita, tuh putra kanan tiap jiwa kita, tujuh putra sama. Jadi campur rokta sil sang sokri putra tu angka शिकवता बोला तू ये जागे आता अधिकार घेता है आणि तू आमका शिकवण दिता तुझे गुट तुझी जाणीव आहे ती सुजवणीक आमका हाडटा सोडीच्या बाबा तुवें आमकां इतलो मोग केलोय स्वताच्या पुताकूच तुवें आपल्या कडेन दवरूंक ना पूण आमकां जिवीत दिवपाक सुमार जिवीत दिवपाक हे संवसारांत धाडून आमकां सुटका दिलाय मवाळा बाबा रोजनारा बाबा जे कितें आमकां त्रास पिडा आमच्या संवसारांत घडल्या तांचेर तुवें आमकां अधिकार कसो
घेवपाचें तूं आमकां तें शिकयताय. आमकां इतलें डीप जाणवाय गो बाबा की आमी थोडे देवसानाचे पाजलेले हत्यार सगळे नासुकोड करता. तशें तूं आमकां शिकवण दिताय आनी आमी तुज्या भावार्थान वाडोता आनी घटाय करता. मोगा बापा जावं आमचें सगळें तुज्याच उतरा प्रमाणे आमची शिकवण आमकां तूं शिकयताय. इतकें सिंपल जावं न्ही, इतकें सोंपें जावं न्ही की आमकां ती सोजमणी गावता. तशेंच आमच्या जिवितांत आमी उजार करून पावता. तशें शिकय बाबा आमकां सुर्गीचे गूट, सुर्गीच्या जी शिकवण तुका शिकोवपाची आसा ती शिकय. मोगाळ बापा दोरेक तुज्या आवडे आमच्या जिवितांत घडोवन येवनी. तुजो राजवट जे तुवें आमकां सोंपयला तें आमकां कशें दिवपाचें तूं शिकयत आसाय आनी आमकां घटायन बरयत आसाय म्हणून आमी सोब मागता बाबा. सुर्गीचे बाबा आमच्या आमकांत तुका सोंपयता. आमच्या आमकांच ते खुर्सार खिळायता आनी जेजू वांगडा इफेनान वचोन परत जेजू वांगडा आमी जितेताले. परत आमी जेजू वांगडा जियेता. आर्गा बापा तुका आमकां तुजी पोसकी भुरगीं केला. आमकां तुवें तुजें जिवीत, तुजें उतर, तुजो पवित्र आत्मो आनी तुजें राजवट आमकां सोंपयलाय. आमी एकूय नको आसतना तुवें आदी फुडें सगळें करून दवरलाय. आर्गा आनी महिमा बापा आमी जायते फावटी दुबावल्या, तुज्या उतरांक दुबावल्या, तुज्या भासावणीक आमी दुबावल्या. आमकां बोगोस आनी आमी तुजी घटाय आनी ती सारकीच बरोस. आर्गा आनी महिमा बापा हे शिकवणे पासूनच पवित्र आत्म्याक घे अधिकार आनी आमकां शिकूय सगळें गूट. थँक यू जिजस. हांव हे सगळें मागणें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. ओके, सो आमी भावार्थाचेर शिकताले कित्याक भावार्थ सारकें गरजेचें म्हणून परत परत भावार्थाचें नांव परत परत सेम शिकवण परत परत रिपीट करून आमी कितें तें जाणा जावन पासून आमी फळ पळयना. रायट. आमी कितले फावटी येयल्या रितीन केल्या, निगोजेन केल्या, सगळें मीस केल्या, नवें केल्या सगळें, पूण आजुनूय आमकां जें फळ मेळपाक जाय देवाचें तें फळ आजुनूय आमकां दिश्टी पडना. रायट. सो देवाचें जर फळ आमकां दिश्टी पडोंक जाय जाल्यार जी उतरां आमी शिकता तेका परत आनी परत शिकपाक जाय, तेका नियाळ करपाक जाय, दीस आनी रात आमच्या मनांनी चिंतनांनी दवरपाक जाय. सो हे भावार्थ एकूच आमकां जाय. हो भावार्थूच जेजूचो जो आमकां जाय. ह्या भावार्था वरवीं आमी सगळ्या वयर जैतिवंत केल्या. आमकां जाय भावार्थ. 1 John 5:4 कार्ड सिस्टम वाचप्या आमकां जैतिवंत कोण केला ते. 1 John 5:4.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 1 John 5:4. Praise God. आणि ताच्या व्हडल्यान वाज आणि ताची आज्ञा जोड न्हय कित्याक जाका देवान जोडूंक दिला तिणें संवसाराचेर जैत व्हेला संवसाराचेर आमी जैत व्हेला ते आमचे भावार्थ आणि ताची आज्ञा जोड न्हय आणि ताची आज्ञा जोड न्हय कित्याक जाका देवान जोडूंक दिला ताणें संवसाराचेर जैत व्हेला संवसाराचेर आमी जैत वेचे तें हे आमचो भावार्थ आमचो भावार्थ आणि ताच्यो आज्ञा जोड न्हय कित्याक जांकां देवान जोड दिला तांणी संवसाराचेर जैत व्हेला संवसाराचेर आमी जैत व्हेला ते हे आमचो भावार्थ सो आणि ताच्यो आज्ञा जोड ना आमकां कितें दिसता कितें बायबल वाचप खूब त्रासाचें बायबल वाचून आमकां कळना Yeah, praise God. I'm preaching. Yeah, preaching. No. It's always start. You can sit down. You go at JCLN. JCLN go. Go at JCLN. You can stand anytime from morning 9 morning 8 to 9 12. Yeah. Praise God. Hallelujah. So आणि ताच्यो आज्ञा जोड आमकां कितें दिसता बायबल वाचप बायबल काडून पळोवप बायबल स्टडी करप हें चड अवघड दिसता न्हू चड त्रासाचें आमकां बायबलूच काडूं नाका खंय दिसता पळय की ना एक दीस चुकोन काडलो नाल्यार आसूं फाल्यां करून थंय उरतालो होय की ना सो आमकां ताच्यो आज्ञा ताणें शिकवली शिकवण आनी आमकां तेजें सगळें जोड दिसता पूण अशें न्हय कित्याक आमकां तेजी आजून रूच येवंक ना आजून ताची आमकां ताण येवंक ना म्हणून आमकां दिसता कितें तें मातशें सजमना म्हणून आमकां बायबल काडून वाचपाकूय आमकां त्रास पळय दिसता वा सजमून घेवपाकूय त्रास दिसता पूण जेन्ना तूं प्रवचन आयकताय तेन्ना तूं उतर आयकून जेन्ना तुका सजमता आनी तेन्ना उतरान जेन्ना तूं आयकून सजमता आनी उतर तुका सांगता की आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय म्हणजे देवान शिकयली तेजे पुता वरवीं जें आमकां शिकयता तेजी आज्ञा जोड न्हय तेजे दिल्लें शिकवण जोड न्हय तेणें दिल्ले भासावणी जोड न्हय जे आमकां ती सजमयता कोण सांगता अशें जोड आहा म्हणून भावार सांगिना सांगता ते आमचे 5 सेन्स
तांकां जोड लागता ते आमचे 5 विसो जे आसा पळय जे आमचे दुश्मनांचे आड जाल्या पळय ते सांगता आमकां हे जोड तुका कळपचें ना तुका आमकां येवन वाजून बसून वाज हाडटा बूक काडपाकूय वाज हाडटा वाजेता रोखडेच जाग्यावर तरी येता आनी कितें तरी जाता आनी खंयचे दुसरे बूक काड नाका जाल्यार संवसाराच्यो आवयस आनी रुचीक दिसती पडटा होय की ना संवसाराचे कितेंय बूक काड वाज येना मोबायल काड वाज येना पूण जसो बायबल म्हटल्यार अरे देवा पळया तरी मागीर 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 पण ते मागीर येयना कित्याक आमकां दिसता कितें ताजी आज्ञा हा पळय जोड आहा आनी देवाचे उतर म्हणटा ताजी आज्ञा म्हणटा ते जोड न्हय अवघड न्हय सोंपें पण जोड कोण सांगता आमचे 5 विशो आमकां हा पळय ते म्हणटात तुका ते जोड तेका ते सोजमोवपाचें ना तुका ते सोजमणी भायर ते कितें बरयता तुका तूं कितें वाचता तुका कांय कळना ती स्टोरी हो बूक म्हणजे एक स्टोरी बूक हें तुका सोजमणी सोंपून मेळपाचें ना कितें फायदो तुका वाचूनी जाय तो कोण उलयता हें सगळें आमचे 5 सेन्सीस आहा पळय ते आमकां उलोवन काडटा आनी आमकां वचोंक दिना ते वाचपाक तो हेजेर पळोवन येता तो आमचेर कंट्रोल करता 5 सेन्स आमचेर कंट्रोल करता जाल्यार भावार्थाचें काम जावपाचें ना आमकां जर भावार्थाचें काम जावंक जाय जाल्यार आमी तेका सांगपाक जाय ते 5 विसो जे आसा पळय तेका सांगपाक जाय बाबा तुवें कंट्रोल करपाचो न्हय तुका आतां भावार्थाचो ओतमो कंट्रोल तुका करता सो जेन्ना देवाचे शिकवण आसा देवाची आज्ञा जे दिल्या देवान ऑर्डर देवान जे आपले स्वर्गीय राजाचे सगळे आमकां जे देणे दिल्या फुकट उतर धाडून आमकां शिकवण जी दिल्या ते सोंपें कोणाक सांगपाक जाय जे 5 सेन्स आमकां आड येतात तेका सांगपाक जाय की आमी देवाची भुरगीं आनी देवान कितें दिलां तें सारकें सोंपें आनी जें सोंपें आहा तेका आमी सायडीन दवरता आनी नाका सोंपें कांय न्हय संवसार जाय पळय तें आमी घेता सो हे 5 सेन्सीस आमचे जे आसा पळय आमचे आड येतात तेका आमी जाग्यार बसोवपाक तेका हुकूम घालपाक जाय आनी तेका स्टॉप करपाक जाय आमचे हुकूम चलोवपाक देवान आमकां जी कोण देवा कडल्यान जल्माक आयल्या तेंकां सगळ्यांक कितें म्हणटा सो आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय कित्याक जांकां देवान जुल्म दिला जांकां देवान जुल्म दिला ताणी संवसाराचेर जोईत वेला ताणें संवसाराचेर जोईत वेला सो हांगासर देवान बासायला जो कोण देवा कडल्यान जल्माक आयला ताणें संवसाराचेर जर आमी ताची आमकां देवस्थान आमचे 5 सेन्स यूज करून आमकां सांगता की तुमी हें वाचूं नाका हें शिको नाकात बायबल उगडी नाकात वाज हाडटात जाम्यो काडूंक लायतात आनी सगळे नाका ते संवसाराक बिजी करतात संवसार वाटेन आमी रोखडे थंय यो हे काम ते काम नाका ते आमी तुजो बिजी उरता आनी देवाचें उतर वाचपाक आमकां लास्ट करता थिंगाय पावना आमी थंय पावना प्रेज गॉड हालेलुया पुरो जाल्यार मातसो जॅम काडटा पुरो असो टायमार झॅम काडपाचें पूण झॅम काडपाक रेडी आहा कोण देवाच्या आज्ञा दिल्ले ते शिकोवंक नाका सोजमणी घेवंक नाका कित्याक आमचे कडेन जो 5 सेन्स आहा पळय तो आमचे हुकूम चलयता तो जर हुकूम चलयता जाल्यार आमी जैतिवंत जाता संवसाराचेर आमकां जैतिवंत दिला देवान आमकां संवसाराचेर जैतिवंत करून दिला कितें म्हणटा वाच
जो कोण कोणाक जो दिवून कोण दिला जो कोण सारखे दिले न्हू जांका देवान जल्म दिला आता खंयचो जल्म देवान जल्म दिला एक आवयन जल्म काडला आनी आतां आमकां देवान जल्म दिला आमी आवयच्या कुशव्यांतल्यान आमी जल्माक आयल्या कूड पूण सो आमी कुडीन आमी आवयच्या कुशव्यांतल्यान जल्माक आयला पूण हांगा आमकां देवान जल्म दिला आमी देवान आमकां कसो जल्म दिता देव आमकां कसो जल्म दिता न्हय होय तो क्वेश्चन जाता आमी न्हय वचना ज्या दिसा आमी जेजू सोमी आनी धुरी मानता आनी तेकाच आमी देव मानता आनी तेका मानता हो देवाचो पूत आमकां नव्यान एक फुकट देणे मेळटा ते म्हणजे पवित्र आत्म्याचें देणें आमी इवन आवयच्या कुशव्यांतल्यान आमी जे जल्माक आयल्या आमी पवित्र आत्म्यान तेका जीव नासता पवित्र आत्मा मेल्लो आमी कित्याक आदाम वरल्यान इवे वरल्यान आमी सगळीं जल्माक आयल्या देवा कडल्यान डिस्कनेक्टेड जावन देवा कडल्यान पयस सेपरेट जाल्लीं आसा पूण जेजूक जेन्ना आमी आपणायता जेजूक जेन्ना आमी सोत मानता जेजूक जेन्ना आपलो जिविताचो धोनी सोमी आमी मानून घेता आनी तेकाच आमी आमच्या जिवितांत येवकार येता आमचे धोनी कोण चलोवपाक तो सोमी धोनी जाल्यार तो ताणें ताजे शिकवण ताजे अज्ञा सारकें सोंपें कित्याक तो आमचो धोनी जाल्यार ताजे अज्ञा आमी घेवपाक जाय आनी तेका धोनी कोण जर आमी चलोवंक दिले आमच्या जिविताचेर जाल्यार आमकां कितें मेळटा देणे फुकट देणे जे आमच्यांनी घाम काडूंक ना जे आमच्यांनी कांयच वावर करून मेळपाचें ना हे फुकट देणे जेजू मेळटा आनी ते जावन आसा पवित्र आत्मो आनी हो पवित्र आत्मो जेजूकूच त्या मरणांतल्यान जिवंत केला त्या मरणांतल्यान ते इफेनांत गेलो थंयच्यान तेका जल्माक तो हाडलो तो पवित्र आत्मो दर एक मनशाक मेळटा जो कोण देवा कडल्यान जल्माक आयला सो मनीस जल्माक देवा कडल्यान कसो जल्माक येता पवित्र आत्म्याच्या देण्याने समजता सो देवाचो अज्ञा आमकां दिसता कितें मातशें अवघड म्हणून सारकें कळना वाज येता पूण ह्यो अज्ञा इतल्यो सोंप्यो ताजे कडल्यान जो जल्माक आमी आयल्या हो पवित्र आत्मो सदांच आमकां तयार आसा आदार दिवपाक कोणाची सजवण घेवपाक संवसाराची न्हू स्वर्गीय राजाची स्वर्गीय राजाची सिस्टम स्वर्गीय राजाचे प्रिंसिपल्स ताजी शिकवण कशें चलता तसोच संवसारांनी आमी तो स्वर्ग चलोवपाक जाय म्हणून देवान आपले सगळे हथियार आमकां दिल्ले आसा देवाचे सगळे व्हडचे व्हड हथियार म्हणजे ताजे उदक आनी हे उदक म्हणजे हथियार जे आमकां दिल्या हे हथियार देवसानाचेर कब्जो करपाक आमकां दिल्ले आसा सो जो देवसान आमकां नाडीत आसता तो देवसान आमकां कसो फटीपणाचे पुत्र घालता आमकां नाका ते संवसाराचे आमकां कानान घालीत आसता आमकां दुखयता आमकां आड उलोवंक सांगता आमकां कोणाचे कितेंच नाका ते काणयो आमकां सांगता तो कानान उलयत आसता आनी ताचे प्रमाणे आमी आमचे सगळे चिंतना इमोशनल चिंतना ताजे वाटेन वयता जे आमी आयकता भितरल्या कानान तो चडसो आमच्या भितरल्या कानान उलयता सो भितरल्या कानान जो उलयता तेका आमी चडशे तेच आमी चिंतनांनी घालता आमी जर हे संवसारांत जे आयकल्यात दिसांनी रात ते आमच्या कानान तो उलयता आनी तो उलयता कितें देवान कितें केलां तें उलयना हे संवसारात तुजे कडेन कितें आहा पळय तें उलय संवसारात कितें आहा तें उलयता तो देवा कडेन काय देवा कडेन कितेंच तेका दिवंक जायना कित्याक तेका क्रिएट करपाक जायना
कितें क्रिएशन करपाक तेका पदवी ना, आमकां पदवी हा क्रिएट करपाक. देवान आमकां अधिकार दिला क्रिएट करपाक, हांगा घडोवन हाडपाक संवसारांत आमकां जे जाय पळय तें. कित्याक देव म्हणटा क्रिएटर आनी ताजो सैमाचो आमकां रुचला. ताच्या भाशेन आमचो रुचला म्हणजे कितें, ताजो स्वास आमचे भितर आसा, तोच आमचे भितर आसा. जे कडेन फुकला तो वार तोंडांतल्यान जो वार आमचे भितर गेला तो ताजो स्वास, ताजो कॅरेक्टर, ताजे भाशेनच, ताजो इमेज, ताजे लायकनेस. सो तो आमचे भितर जियेता. तर इतले जर आमकां जर समजता की जेन्ना म्हाका फुकट देणें पयत आत्म्याच्या रुपान मेवला आनी हो पयत आत्मा कित्याक बेश्टो धाडूं ना, आमकां आदार धाडला, आमकां शिकोवपाक धाडला, उगडास करपाक धाडला की जेजून कितें केलां पळय तें. देव सर कांय तुका उगडास करचो ना, जेजून कितें केलां तें. वयले तो म्हणटलो कितें केलां जेजून, पळय मरण गेलो, तो आपणाकूच वाचवना, तुका कितें वाचयतलो. खुर्साक मध्ये कसो खेळायला, खुर्साक मध्ये पिक्चर पळय, फोटो पळय, हे पळय ते पळय. पण तो ऑलरेडी ते खुर्साक जेजून वचून ताका कसो बोडीला धाडयला, ताजे सगळे अधिकार काडून दिला ते तो जाणा. पण आमकां फोटी मारला तो, तेका खबर आहा ताजी सगळी पदवी गेली म्हणून. तुवें आमकां फटयता, कित्याक फटयता, कित्याक ताणें पदवी उडोवंक ना. पदवी आहा ती कोणा कडेन, आमच्या कडेन. आता तेणें निघून येता जी आमची पदवी आहा पळय आमचे कडेन, जिवीत आनी मरण आमच्या जिवेर आहा, आमच्या जिवेर जर तेजी मरणाची उतरां जर उडोवंक लायलो तो जिखलो. काम जायना, तूं उलयलें जावंक ना, काम तो म्हणटा रोखडो जाय, काम जावं ना, जालें. रोखडोच म्हणटा जावं ना, तुजें कितें आहा, आसा तशें ना. व्हडलें म्हणटाले जेजू खंय जालें, इतकी रितीला केले, इतले न्हयेले, इतले मिसाल, इतले सगळे केले, कोणी आहा. तो रोखडोच आमकां कानांतल्यान उलयता भितरल्या आनी तेकाच आमी पळयता वय वय सारकें 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 सांगताले सारकें, तेका सारकें म्हणटा ना. तुजो स्क्रिप्चर वाली म्हाका देवान जोयतिवंत केला, हांव देवा कडल्यान जल्माक आयला. जेजू म्हाजो सोमी आनी धोनी, ताजोच कशें जावं तें धोनी पण तो म्हाजे चलयतोच, म्हाजे अधिकार ताजोच. म्हाका पातकांतल्यान म्हाका सोडिला, गुलामपणांतल्यान म्हाका सोडिला, ते स्लेवरींतल्यान म्हाका सोडिला, देवसारा चोपक्यांतल्यान म्हाका सोडिला. तेका अधिकार ना, म्हाका अधिकार आहा देवसाराचे. देवसार आमचे अधिकार चलयतालो, आयज आमकां अधिकार ताजेच चलोवपाक आमकां दिला. आदाम एविनान जे अधिकार विकलोलो तेका, तेचे ओबिडियन्स, तिची उतरां आयकून, देवाच्या उतराचेर आडोवचो. ते परते देवाचे उतर आयकून जेजून परते तो सगळो अधिकार घेवन येयला आनी आमकां दिला. तो लेपडो गोंयकार शेवटी हालयत हालय आमकां सांगपाक नाडपाक, आनी आमी बोलता, आमी फटवता. आतां जर आमी येयला की ताच्यो आज्ञा सोंप्यो आसा, बऱ्यो आसा, बोळीस जाता. सो हे आज्ञा जर आमी सोंप्या आहा जाल्यार ते 5 सेन्सीस जे आमकां आड येता तेका आमी अधिकार घेवन, तेचेर अधिकार घेवन आमी सांगूं येता. भावार्थ आमगे भावार्थ म्हणजे दिसना ते वस्तूचेर भरोसो करप, दिसना ते वस्तूची गोंयकी. सो भावार्थ म्हणटाले दिसना ते वस्तूचेर खात्री. आनी देवा सांगले दिसता ते वस्तू पळय म्हणटा. आमचे 5 सेन्सीस म्हणटा कितें, जे तुका दिसता म्हणजे तो अधिकार चलोवंक सोदता आमचेर. आनी जे आमी पळयता दिसता पळय नॅचरल, अशें ते अशें म्हणलें. पण जेन्ना आमी देव म्हणजे लिमीट देव म्हणजे अनलिमीट, तेका आमी लिमीट केला आमकां, तेका आमी अनलिमीट आसा तेका अनलिमीट केला. अनलिमीट म्हणून कितें जालें, आतां आमी देव जो अनलिमीट आहा तेजो अधिकार आमचे भितर, तेजे धनीपण आमचे अनलिमीट घेवप. आतां आमी देवा कडल्यान जल्माक आयला, आमी अनलिमीट जाले. आमी अनलिमीट कशा कुडन आहा आमी, पण अनलिमीट आमी भावार्थ आहा. आमची उतरां आमकां अनलिमीट करता. आमची भावार्थान उलयली उतरां आनी सोप मारलेली उतरां आमकां पदवी हाडटा, वयर पदवी सोडयता. आमकां देवाच्या भाशेन फळां तयार करपाक आमकां सोय मेळटा. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीसस. Brother, 5 senses कितने हैं?
5 विसव भावना भावना म्हणटा तेका आमी 5 सेन्सीस आमकां विसव म्हणटा तेका 5 विसव भावना म्हणजे ते इमोशन भावनाक आमी इमोशनाक भावना म्हणटा 5 सेन्स म्हणजे कितें आमकां दिसती पडटा पळय सेन्स आमकां दिसती पडटा पळय दोळे हय उलयता स्मेल इयर्स आनी फील टच हे 5 सेन्सीस आसा पळय ते सगळे आमकां संवसारा वाटेर आमकां जो दिला आमकां 5 सेन्सीस दिला पळय ते वायट न्हय ते सारके पूण तेंचे 5 सेन्सान आमचे अधिकार घेवंक जायना दिसता तेका आमी जसो मानले आमी लिमीट जाले न्हू तें म्हाका दिसती पडटा हेजें कितें करूंक जाता काय करूंक जाता हे वस्तू म्हाका दिसती पडना आतां तेका जाय तो आकार दिवं येता जाय तो व्हडलो करून हाडूं येता जाय ते चेंजीस करूं येता जाय ते करूं येता कशें म्हाजी उतरां पडटा आतां लिमीट ना आतां दिसती पडना लिमीट ना आतां जाय तो तुजो शेप करून जाय तो तेका हे करून आमी आमच्या संवसारांत पत्ते घडून पळोवं येता आमच्या संवसारांत देवान ह्या संवसारांतूच आमकां जोय दिवन करून दिल्या ह्याच संवसारांत स्वर्गीन न्हू स्वर्गीन तर आसाच ह्या संवसारांत स्वर्गीचो राजवट स्थापीत करपाक हांगासर स्टॅब्लिश करपाक आमकां देवान हुकूम दिला आमकां जो हुकूम दिला ताणें आमकां जो सांगला आमकां सांगणें केला की ह्या संवसारांत जशी म्हाजी उतरां सदांच स्वर्गीन आसा तशीच ही उतरां तुमी संवसारांत सुर्या हे स्टॅब्लिश करा हे स्थापीत करा म्हणटा देव येवन करचो ना आमच्या करपाक जाय कित्याक ह्या संवसारांत कोणाक अधिकार आहा संवसाराचेर देवाक कोणाक अधिकार आहा देव हांगा हे संवसाराचेर देव चलयता कोण चलयता संवसार आमी करताय पण अधिकार तेका ना कोणाक ना ओके जेनेसिस 1:28 वाच क्लियर दिला जेनेसिस 1:28 वाच होय उत्पत्तीचे पुस्तक 1 चॅप्टर वर्स 28 chapter 8 1 verse 28 yeah Mike praise God hallelujah thank you Jesus hallelujah 1:28 होय आशीर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें चोडात आनी वाडात प्रितूम भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात समुद्रांतले माशेंचेर अंतरोला वेल्या सुकण्यांचेर आनी प्रितुमीचेर जेरतल्या मोनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलयात हो दोनीपण कोणाचें चलयात सुकण्याचे ना एकामेकाचेर एकामेकाचेर मनशाचेर तुमच्याचेर शेजाऱ्यांचेर इश्टांचेर लोकांचेर कोणाचेर रचना केल्या आमी पण एकामेकाचेर रागार जाता एकामेकाचेर नसय जाता एकामेकाक आमी तो मातसो वयर चडलो जाल्यार एका देवया कशें काय चिंतता कोणाचेर वाडा चुडा कोणाचेर दोनी पण कोणाचेर चलया म्हणटा ती कितें जनवारान देव बापान रचला पळय जे क्रिएशन रोचला मनशाक ह्या क्रिएशनाचेर राजवट चलया म्हणटा अधिकार घेयात म्हणटा आमी कोणाचो अधिकार घेता लोकांचेर पळय जगली जाल्यार मागीर तेंचेर काडटना मेळालो तेंचेर चलयता सो आमी रोखडेच कोणी ते वायट म्हटले ताचेर आमी रोखडेच हय ओ आमकां आनी कोण आडलो आनी मनीस मनशाचेर आमी अधिकार घेवंक शकता पण हो अधिकार आमकां दिवंकूच ना मनशाचेर राजवट चलोवपाक आमकां अधिकार दिला ते सगळे क्रिएशन आनी देवसाराचेर आनी ताजे वस्तूचेर आतां
आदाम आनी एवेक हो अधिकार दिल्लो. अधिकार ताजे कडेन आसलो. जे दिसा ताणें वगडायले अधिकार देवासार घेवन गेलो. आनी मनशाचे हो अधिकार, मनशाचो अधिकार तेणें घेतले आनी मनशाचेर राजवट चलोवंक लागलो. मनशाक गुलामपणान, मनशाक त्रास मेळ्ळे, एकामेकाक मारप, हे सगळें तो घडयतालो. आतां जेजून येवन जो अधिकार चोरून व्हेल्ले ते अधिकाराक घेवन येयला. जे तेजे रोगतान ते अधिकार सगळे चोरून व्हेल्ले मनशाचे ते आमकां परत हाडून दिला. तो अधिकार कोणा कडेन आहा आतां? आमच्या कडेन. ताजे कडेन कांय ना. ते सगळे दाब करून काबार चापपाक तेका कांय जायना. फक्त भोगो येता, चाबूंक जायना. तो भोगता बेश्टोच, पण चाबूंक पावचो ना, घास मारूंक पावचो ना. सो भिवपाची गरज ना न्हू. पण रोखडीच आमी आंग काडटा, रोखडीच भियेता. बारीक ते बारीक वस्तूक आमी रोखडीच वय की ना. सो भिरांत आमकां रोखडीच लागींच रावला. भिरांत लागीं कोण आसूं जाय? भावार्थान बोललें उदक लागींच कोण आसा? भावार्थाचें उदक. आमी लागींच कोण आसा? भिरांत. तोंडान कोण आसा? लागीं कोण आहा पण तो तोंडान आहा, तोंडान कोण आहा तो कळना आसा न्हू. सो आमकां एका भिवंक सांगला, आंग काडूंक सांगला, काळोखान मातशें कितें दिलें, कोण येयलो काय आमकां रोखडें कितें जाता? दिला देवान भिरांत जावप. जाणा जावन पासून आतां आमी कशें भियेता? आतां जाणा जाला, देवान दिवंक ना, खबर आसा सगळ्यांक. म्हाका भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. पावर, लव एंड साउंड मायंड ह्यो आत्मो म्हाका दिला. तरी आमी कितें पावर, लव एंड साउंड मायंड आमी येता उडास भोगतात. प्रेज गॉड. सो आमकां अधिकार दिला. कोणाक? आमकां. थोड्या टायमार देवासारान चोरून व्हेल्ले, पण जेजून येवन ते सगळे घेवन आमकां सोंपयल्या त्या. सो अधिकार म्हाजे कडेन आहा. सो जिविताची मोड देवासाराच्या हातीन आहा? देवाच्या हातीन आहा? दुसऱ्या मनशाच्या हातीन आहा? कोणा कडेन आहा? सो दुसऱ्यांक ब्लेम करपाचें आतां? ब्लेम गेम काबार. करेक्ट? तो कितेंय सांगो, कितेंय बडबडो, हांवें कितें करपाक जाय? मनशाक मोग करपाक जाय. म्हाका कितें दिला अधिकार मनशाचेर? अधिकार ताजेर दोनीपण चलोवपाक, मोग करपाक. आमी मोग करता, दोनीपण चलोवंक सोदता. हांव सांगता तें आयक. एकामेकाक सांबाळून एकामेकाक मोगान धरपाक सांगला. आमी सगळे देवासारे शिकयला, जाती काती पाती सगळे घेवन बसता आनी त्या प्रमाणे आमी हेट करता. त्या प्रमाणे आमी मनशाक मनीस लागीं घेवंक सोदिना. मनशाक तो चोर, तो ते आमी सगळे टिकले. हांगा जेजू खंयच म्हणना तो चोर म्हणून. मनशाक हो चोर म्हणना. आमकां म्हणटा आमचो मोग कळेन केला, पण पातकाचो मोग कळेन केला. जेजून आमचो मोग केला, पण पातकाचो मोग करूंक ना. आमच्या भितर पातक आसतना आमचो मोग केला, पण पातकाक तेणे हेट केला. आमी कितें हेट करता? मनशाक हेट करता, पातकाक हेट करता. सो कितली बदलावणी चिंतनांनी जावपाक जाय तें पयलें. अजुनूय आमचे एक्शन, आमचे हॅबिट अजुनूय कसले आसा? मनशाकूच आमी हेट्रेडनेस येता. मनशाचेरूच आमकां राग येता. मनशाचेरूच आमकां भिरांत आसा. मनशाचेरूच आमकां सगळें आहा तें मनशाचेर. नाल्यार आमी सगळीं घरांतलीं दारां ओपन करून वचपाचीं न्हू. आमकां कोणाची भिरांत? चोराची न्हू. चोर तो जानवर. कोण तो चोर? जानवरां? हा? चोयता चोर करता? मनीस. मनशाक भियेता. दारां बंद कित्याक करता? मनशाचो भरोसो ना. सो आमी खंय जाल्यार आमकां देवान मनशाक मोग करूंक सांगला. आमी मोग करचे जाल्यार चोरूंक सोदता. कशें? देवासाराचें इन्स्पिरेशनान, ताजें आयकून. तो कित्याक चोरता? कित्याक ताका दिसता म्हाजे कडेन आहा तें उणें आसा. म्हाका फास्ट ग्रेस कॅन भरपाक जाय. म्हाका फास्ट व्हडलो मनीस जावंक जाय. म्हणून देवासा तेका नाडटा, चोर फास्ट वच.
लोकांनी मेहनत केलं ते चोर. सो मुनीस चोर ना, देव सारचो. पण त्याने मनशाक उजार करता. सो आमकां सगळ्याक एक गोंय मनशाचेर आहा, मनशाकूच आमी एकामेकाक पातयता मनशाकूच. कित्याक नको आमी तो क्रिस्ताक आपणायला, जो कोण क्रिस्ताक आपणायला तूं दार ओपन करून दवर आनी कितें करून दवर, तेका पडलेलें ना. तेका पडला ताजें सोमन, ताजो मोगान बोलला, तिका संवसाराचेर व्हडलें पडलेलें ना. तेका व्हडलें संवसाराचेर कांय पडलें ना. तो पळयता कितें, म्हाजो बाप, म्हाजो जेजू आनी म्हाजो पवित्र. तितूनच तो रिकला, तितूनच तो आपल्याक सोंपयता. ते क्रिस्ताचें जिवीत म्हणटा. आनी जो कोण क्रिस्ताचें जिवीत ना तो संवसारीक देवसाराचें सोयमाजो. प्रेज गॉड. सो आमकां हांगासर कितलें चिंतना बदलपाक जाय आनी कशें बदलतले. देवाचें उतर आयकून 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 कितलो वेळ दिवपाक जाय. आमचो वेळ 24 वरांनी खंयचो वेळ सुबेज घेता संवसार. सो सुबेज वेळ जो संवसारीक वाटेन घेता जाल्यार देवा कडेन कितें मेळटलें. तागडी वाटेन चड वजन घातला जाल्यार तागडी देंवता हे सायडीक, देवाची तागडी काय पळयलें. आनी आमी म्हणटा देवा कडेन काय ना, देवाचा म्हणटा तो हांगा पेस घालता, आमकां चेपयता आनी म्हणटा देवाक लय पळयता. पळय तुजो देव कितें करता. तूं म्हणटा न्ही पुरसार म्हाजे तुजे घायने बरो केला, पळय बरो केला पळय. पडले भावार्थान उतरां उलयले न्हू गेली. दुबावणे हाडले, येयली दुबावणी. तूं जाणा जावन बसू तुका दुबावणी येता. कित्याक येता, कित्याक तुवें आयकलें म्हणून. आनी तें आयकलें म्हणून सोत मारलें. आयकलें म्हणून प्रॉब्लेम ना, आयकलें म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना. पूण तुवें तें घेवंक जायना. तुवें कितें घेवंक जाय. तो उलयतलो पूण घेवपाचें कितें, घेवपाचें सोडपाचें कितें. तो भायल्यान तूं भायल्या कारणान आयकता जावं भितरल्या कारणान आयको जावं, तो उलयता, उलोवपाचो ताजो अधिकार आहा. आनी तेका कांय उपाय ना, पावर तेजे कडेन ना. आमकां कितें करपाक, आमचें प्रेशर घालपाक पावर आमचे कडेन आहा. म्हाजें दिसवण करपाक जाय जाल्यार तेणें कितें करूंक जाय, बाबा पुता करूं जाय म्हाका. आनी कानान लो उलयतलो. आनी ताची उतरां आयकल्यार आतां हांव हिरो तुजे भितर, चल आतां नाचयतलो. कसो नाचयता, कित्याक तेणें बाबा पुता केली आनी तेका आमी घेतले, आपयले. यो म्हाज्या जिवितांत. आनी तो कितें करतलो, सुवार जिवीत दितलो, चोरतलो. कितें देवाचें उतर कितें शिकला पळय, सोजवणी कितें येयल्या पळय, तें पयलें चोरपाक तयार जातलो. तें चोरल्यारूच बाकी सगळें काम जातलें. चोरी ना जाल्यार तो मारूंकय पावचो ना, इबाड करूंक पावचो ना. होय की ना. सो देवाचें उतर इल्लें गेला जाय तेका पयलें चोरपाक तेंचे पयलें फाटल्यान पयलो आसता. आनी जे कोणा कडेन उतर ना तेंचे कडेन व्हडले तो वचपाची तेका गरजूच ना न्हू. कित्याक आदी फुडें ते मेल्ले आहा, तेका मेल्ले आतां कितें मारतलो. आनी जे कोणे कडेन सोत येयला आनी शिकता तो तांचे फाटल्यान चोर आसता. ते कितें शिकला पळय चोरपाक. म्हणून पयले लायनीन सांगला चोरपाक, नाडपाक, जिवेशीर मारपाक आनी नाडपाक. सो तेका जर मारूंक जाय, नाडूंक जाय जाल्यार तेका पयलीं चोरचो पडटलो. कितें, सोत जे आमच्या काळजान आमी रोयता पळय देवाची उतरां, तें डिपॉझिट करता पळय तें चोरून सोदता तो. हे ट्रेजर आमकां खबर ना. घरांतले आमी इम्पॉर्टंट वस्तू आमी लिपोवन दवरता न्हू, की टेबलाचेर दवरता, लिपोवन दवरता न्हू गरजेची वस्तू. प्रॉपर्टी पेपर हे ते भितर दवरता वा भायर दवरता. जाल्यार हे प्रॉपर्टीची पेपरां आहा पळय जेन्ना भितर आहा तो चोरून सोदता. आनी तुवें चोरपाक तेका अधिकार दिलो, चोरलो न्हू. आतां तुवें घराची पेपरांत ना, आतां ही प्रॉपर्टी तुज्या नांवार आसा, गेली. तो वयतलो कशें मॅनिप्युलेट करतलो, पेपर आपल्या नांवार करतलो. तूं म्हणटलें हांवें घेतला, हांवें केला, हांव रावता, तुका ह्यो स्लो घरांतल्यान भायर काडटलो आनी रस्त्यार सोडटलो आनी जिवेशीर मारतलो. होय की ना. सो कितें सोडटलो, जे सोत तुवें रोयलाय पळय तें तुजी प्रॉपर्टी म्हणजे देवाची उतर, हें तुजी प्रॉपर्टी.
आणि ते काळजान म्हणजे एक सेफस्ट डिपॉझिट एरिया तो आमचो काळजान आमी तेका वयता थंय तेका आमी दवरलेले आसा आणि तेका जर काढून आमी तेका दिलें आमी जेन्ना आमच्या स्वताचेच आड व्हरून आमी तेका अधिकार दिता म्हणजे तो वचून व्हरता कितें आमी घेतल्या पळय आनी तेका सोंपें पडटा मागीर तुजी शांती तूं मागीर उडयता तुका नाका ते सगळें पिडा तयार करता दुयेंसां पिड्यार करता चिंतनांनी भरता तुजी चिंतना मागीर डायबिटीज जाता मागीर हें जाता मागीर ते कितल्यो वस्तू जाता कोणाचे मागीर फाट दुखता कोणाचे हें दुखता कोणाचे पांय दुखता कित्याक कोणाची स्पॉन्डिलायसिस जाता कोणाचे आनी कितें कोणा मायग्रेन जाता कोणाचे कित्याक देवान केला ही कूड हे सगळे दुयेंस घेवपाक देवान कूड रचला देव इतली हलकी कूड आमकां देवान केला ना हे सगळे वस्तू कुडीक लागून जायना आमचे तो चोरून व्हरता ही हे सोत जे आमी शिकता सोत जे आमी डिपॉझिट केल्या तेन्ना तेका चोरपाक मेळटा म्हणून आमी पयलो पळोवपाक जाय हे जे आमकां तेजी अज्ञा जे आमकां दिल्या ते अवघड न्हय ते जोड न्हय सोंपें सो जेन्ना हे आमकां सोंपें ते दिला आमकां सांगतात तो सोंपें जाल्यार भावार्थान आमी सोंपें म्हणून मागपाक जाय सोंपें जाल्यार आमकां अधिकार आमकां दिला जाल्यार ते अधिकार घेवपाक जाय आमच्या आनी कोणाचेर जो तो चिंतनांनी येता पळय ताचेर आमी हितूनूच आमी दीस आनी रात स्वताकूच ट्रेन करपाक जाय की म्हाका दिसता ते हांव स्वत मानचें ना पूण म्हाका दीस ना पळय ते हांव स्वत मानचें भावार्थ म्हणटा ते वस्त दीस ना तेची गवायकी दिता आनी हे सगळे आमकां अधिकार दिला पळय हांगा आमकां लेटर करून दिला हांगा आमकां सेल्डीट करून दिल्या कितें हे संवसाराचें दोनीपण तुमी चलया आतां तेणें सेल्डीट आमचेर करून दिला देवान प्रॉपर्टी तुज्या नांवार सेल्डीट करून दिता जाल्यार मागीर ती प्रॉपर्टी तुजी जाता वा आनी कोणाची जाता रायट कोणाच्या नांवार केला तेजी जाता की ना सो देवान ही हो संवसार मनशाच्या नांवान केल्ल्या न्हू जाल्यार तो इंटरफियर जातलो आमी जायते वाट म्हणटा देवा कितें तरी कर मरे म्हाजें जिवीत सारकें इबाड जालां माझी भुरगी तशी माझे घोत असो माझी बाळ तशी माझे सगळे आमी एकामेकाक ब्लेम करता आनी पळय सगळे दुस्पट दिसती पडटा आमी सांगता देवाक कर म्हणून आनी हांगा देव कितें म्हणटा हांव तुमचेर अधिकार घेवंक जाय हो अधिकार तुमकां दिला आदामे अधिकार दिल्ले कोण देवासारान तुमचे कडेन चलून व्हेले माझ्या पुतान वचून घेवन येयला आनी हो अधिकार तुमकां आसा घोडेर तूं चुकला जाय घोडेर तूं पातकाळी चेला जाय तूं जो जे दिसा रिपेंट जाता जे दिसा तूं तयार आहा चेडूक सोमेन धोनीत करपाक पयत आत्म्याच्या रुपान तुका देणे मेळटा आनी हो पयत आत्मो तुका डेफिनेटली गायड करता तुका डेफिनेटली तुका आदार दिता तुका देवा कडल्यान कितें रुचला देवा कडल्यान कितें कितें आमकां सगळे देणे आमकां दिल्या ते सगळेचो उगडास करता जेजून जे आमकां केला सगळ्याचो पयत आत्मो आमकां आदार दिता उगडास करपाक जर पयत आत्मो ना आमकां पयत पुस्तक सोदपाची ना पयत आत्मो ना जाल्यार हो एक बूक बेस्ट सादो बूक दुसऱ्या बुका भाशेन ते पयत आत्मो ना जाल्यार एका वळखूंक पावचे ना म्हणून इतकी वर्सां आमी इगोर्जींग केला सगळें केला पूण बायबल कितें वाचूं आनी वाचलें जाल्यार बेश्टे रे बेश्टे वाचल्या पळय की ना केन्ना नुसीक वाचला हो केन्ना जेजू कडेन उलयता तशें वाचल्या बट जेन्ना ते दिसा कळ्ळें जो कोण देवा कडल्यान जल्माक आयला तो तेका जय दिवन केला सो जेन्ना देवा कडल्यान जल्माक कशें आयला आमी सोमीन आनी दोनी जेजू केल्या सो म्हाजे कडेन कोण आहा पयत आत्मो जर म्हाजे कडेन पयत आत्मो आसा जाल्यार तो म्हाका आदार दिता ह्या संवसारान कसो जय दिवो धरपाचो
आणि जंय तूं व्हरपाक खाली पयत वचण्याचीच गरज ना, पयत वचपाक दिला आदाराक, आतां सेम टायम आमकां भावार्थाची गरज. सो भावार्थाची उतरां आनी पयत वचनो आमकां जंय वच करून दिता. समजला? सो आमकां अधिकार दिला. आतां आमकां अधिकार दिवन सजमणी दिला देवाचें राजवट कशें चलता. हे संवसारांत जे आमकां सोयी पडल्या 5 सेन्साचे, जे पळयता पळय ताका स्वत मानतात, रायट? जे दिसती पडटा ताकाच आमी स्वत मानतात. ही आमची सोय जाल्या. आतां ही सोय मोडपाक जाय. आनी ही सोय मोडपाक जाय कितें? स्वताकूच डेली जितले हांव पडटा तितले हांव उठपाक जाय, देवाचें उतर घेवन आनी म्हाजी चिंतनां बदलपाक जाय की म्हाका दिसती पडना ताका स्वत मानपाक. म्हाका सोंपें पडटा कितें दिसती पडटा ताका स्वत मानपाक म्हाका एकदम सोंपें पडटा. जे म्हाका दिसती पडना ते म्हाका सारकें अवघड दिसता. म्हणून जेजूची आज्ञा आमकां पयलीं दिसता ती चड अवघड, पण जेजूची आज्ञा सारकी सोंपें. त्यात आमकां सोदपाक जाता जेजूची आज्ञा दिल्या ते आमकां सारकें सोंपें. कित्याक तूं तुज्या आपल्या एबिलिटीन करिना, तूं तुज्या आपल्या बळान करिना. हें बळ कोणाचें? पयत वचण्याचें. हे तेची एबिलिटी, हे तेचें काम. सो तो आमचे भितर जियेता म्हणजे तो अधिकार घेता, तो आदार दिता, तेजें बळ आमचें न्हू. आमची एबिलिटीन आमकां कांय कळना. हे 5 सेन्स म्हणजे आमची एबिलिटी. तो आमकां कांयच करून दिवचो ना देवा कडल्यान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो आमकां अधिकार हे संवसारांत दिला म्हणून देव इंटरफिरन्स करिना. देवाक जाय पासून जाल्यार इंटरफिरन्स करिना. तेणे म्हटलां ओके तुका म्हाजी गरज आसा मागण्यान आमी कनेक्ट जावंक जाता. मागणें म्हणजे कितें? प्रेयर ऑफ फेथ. आमी कशी मानवली जाता देवा कडेन? भावार्थाचे मागणे, करेक्ट? सो आमी भावार्थान दिसती पडना देव खंय आहा कितें आहा आमकां दिसती पडटा ना, पूण भावार्थान आमी पळयता. सो भावार्थान जेन्ना आमी भावार्थाच्या दोळ्यांनी पळयता आनी भावाच्या दोळ्यान उतरां उलोवन आमी उलयता आनी स्वत मानता आमी जें उलयलें तें जालें. सो जे दिसती पडना ते वस्तू दिसता तशें आमी उलयता जाल्यार देवा कडेन शिव मानवलें जाता. अशें देवाक जाय आमी केल्ली की देव असोच रचता. देव असोच दिसती पडना थंयच्यान हाडून दिसती पडटा तो करता. हे सगळें जें दिसती पडटा पळय एक टायमार दिसती पडना पळय थंय आसा. जे कितें आमच्या दोळ्यांनी आमी दिसती पडटा पळय ते सगळें एक टायमार दिसती पडना पळय त्या जाग्यार आसा. अशें जायते वस्तू आसा जे दिसती पडना पण ते सगळे वस्तू दिसती पडटा हे जातलें एक दीस. होय की ना? सो ह्या संवसाराक आतां जेन्ना अधिकार आमकां दिला, आमी संवसाराक अधिकार दिवपाक जाय, आमकां आमी अधिकार चलोवपाक जाय. सो तो कानाक फुसफुस करता जाल्यार कितें करूंक जाता? तो फुसफुस करीत आसता. धांवडोवपाक जाय न्हू? कशें धांवडयतलें? देवाचें उतर वाचून आनी आयकून. देवाचें उतर आमचें सगळ्यांचें आसा न्हू. हय. आमच्या तोंडान आसा, आमच्या जिबेर आसा. आमच्या तोंडार आमच्या लागीं आमच्या जिबेर आमच्या काळजान आसा जाल्यार तो आसा जाल्यार आमी कितें करतले? तोंडांतल्यान उलयतले, काळजांतल्यान स्वत मानतले. कितें स्वत मानतले? की जेजू मरणांतल्यान जिवंत जाला, ताका साल्वासांव आसा, ताका सुटका आसा. सो खंयचीय जावं प्रॉब्लम तितूंतल्यान ताका सुटका केन्ना गावता? तेन्ना तोंडांतल्यान उलयता, काळजान स्वत मानता. अशें आमी करपाक जाय. देव कसो करता? हें सगळें कितें घडलां पळय कळ्ळें? स्वत उलयलें स्वत मानता. ताली उतरां भावार्थान भरलीं उतरां. भावार्थ म्हणजे कितें? तो देव कितें म्हणटा? भावार्थ म्हणजे कितें? देवाक कितें दिसती पडना तो उलयता दिसती पडना म्हणून, आमी उलयता दिसती पडना म्हणून. सो देव जेन्ना आमकां आपल्या रुपाचो रचलेलो आहा जाल्यार आमी ताजे भाशेन वावर करपाक जाय की ना? ताजो सोय आमचेर आहा की ना? सो ताजो सोय म्हाजेर आहा जाल्यार हांव ताजे भाशेन वचपाक जाय की ना? आमी देवाचे भुरगीं जाल्यार आमी ताजे भाशेन दिसपाक जाय. सो ही उतरां आमकां कोणा भाशेन करता?
जेजू भाशेन करता. जेजू कोणा भाशेन दिसती पडटा देवा भाशेन. सो ताची उतरां घेवन आमी ताचे भाशेन भुरगीं पळय वागपाक जाय. हे उतर उलयल्यार तेजी भुरगीं पळय वागता आमी. देवा सारके फाटी कितें उलयता पण दुसऱ्या वाटेन आमी कितें उलयता. देवाचें उतर जेजू कसो उलयलो जेन्ना पयले ताणें येयना 40 दीस उपास करून उलोवनूच ना कितें उगी रावलो मरो हो तेका दाखोवंक गेलो म्हाका सांगलें तूं कितें तर अशें केलें आमी अशें करतात तो जो जेजू करून आमी तशें आमी करता. आमी तेका सांगपाचें रे बाबा कुडीचें जेवण चड गरजेचें न्हू आमी तें सांगिना. आमी सांगतले ओय सारपाशी कितलें बरें तूं जर म्हाका आतां जेवण मेळ्ळां कितले काय हांव सारको उपास आसा 40 दीस जाले कांयच जेवंक ना सारके भुकेलो कावळे रडटा. देंपार एक टायम जेवण मेळ्ळें कावळे कितले रडटा ते तेजे पासत आमी धांवता देंपार काम बाम सगळे जाण पयले मारये घाले कितें म्हणून हे 5 सांगता तुका आरे बाबा भुकेला तुजे पोट पळय कितें जालां तें भितर गुडूर 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 आवाज जाता. तो उलयता पोट कित्याक उलयता कांय ना खाली आवाज कसलो करता कित्याक 2 दीस येयना कितें जातलें. आनी हांगा 40 दीस जेवंक ना आनी तेका म्हणटा फातराचें जेवण करून दाखय. आवयस कितले व्हडले क्वेश्चन ये न्हू फातराचें जेवण करून दाखय. असले क्वेश्चन येतले आमकां कितें जातलें आमी चेपन वयतलीं वो आमी कितें साहेबा सांगतालीं. फर्स्ट ऑफ ऑल आमी मानचें नांव कोण तो पयले साहेबा देवाचें पूत हांव देवाचे भुरगे कोण सांगता रे हांव ना रे म्हाका जायना ते होय की ना. हे कसले क्वेश्चन घालता तूं म्हाका जायना ते वस्तू म्हाका सांगता जाता ते सांग रे म्हणटा जालें. तेजे आमी एक तरी सांगलेलें उतर आयकुपाचें नाजाल्यार तेका करून दाखोवपाचें जाता जालें होय की ना. सो तो कितें तरी आपले तकलींतलें सेन्स नॉलेज कितें तरी सांगलें तेणें 5 सेन्स नॉलेज कितें सांगलें तेणें तितूंतल्यान तेणें कांयच सांगना. तेणें खाली सांगलें कितें कितें बरयलां पळय. सो आमकांय तेच तो जो जेजू जावन संवसारान येवन बरयल्ले वस्तूचेर खात्री दवरता तो आमी कोणाचेर खात्री दवरपाक जाय दिसती पडटा ह्या बरयल्ले उतराचेर. आमकां दोळे पळयता ते भरपूर सांगता भरपूर उलयता आमच्या कानान उलयता भितरल्या कानांनी उलयता भायल्या कानान सोड भितरल्या कानान भरपूर उलयता. सो आमकां जे संवसाराचे 5 सेन्स आमकां भरपूर आमकां सांगता आनी आमकां वीक आनी वीक करूंक सोदता वस्तूच करता आमकां. आनी मागीर म्हणटा म्हाका घुंवळ येयले हांव बरें ना म्हाका हें जाता म्हाका तें जाता कित्याक देवान इतलें वीक केलां तुका ना. पूण तुवें दबावणी हाडले आपणाचेर चिंतून आनी चिंतून आनी चिंतून कोणाचेर देव सदां सांगलेलें ते उतराचेर जे तुजे कडेन सुटावून ना म्हणून सोदून तुजे कडेन जायना तेका आन्सर दिवपाक म्हणून तूं चेपला चिंतना आनी चेपला आनी मागीर उकली फोडटा हे फोडटा ते फोडटा होय की ना. प्रेज गॉड. सो देवान जर आमकां अधिकार दिला जाल्यार अधिकार घेवपाक आमच्यानी जाय रायट. सो अधिकार दिला कशें आतां हे संवसाराचेर अधिकार दिला पूण आमकां जर कितेंय संवसारान चलोवपाक जाय कितेंय सोयबा व्हरचें जिवीत आमकां चलोवपाक आमकां अधिकार दिला. सोयबा व्हरचें जिवीत नॅचरल सुपर नॅचरल. सो सोयबा व्हरचें जिवीत आमकां जिवपाक अधिकार दिला. सो सोयबा व्हरचें जिवीत म्हणजे कितें जें दिसती पडना तें तुका दिसती पडटा तशें करूंक अधिकार दिला पदवी दिला. वो पावर आमकां दिल्ल्या जावन आमी आजुनी सजमता की वो पावर म्हाका मेळोंक ना. वो पावर आजून म्हाका मेळोंक ना दिसती पडना म्हणून आमकां सगळें मेळोंक ना. सो हेजेर कळटा आजुनी आमचे 5 सेन्स आमकां कंट्रोल करता म्हणून कशें कळटा कित्याक म्हाका दिसती पडना कितें म्हाका कितें उतर जाता म्हाका दिसती पडना हांव म्हणून म्हाका सत मानपाक म्हाका जायना.
म्हाका स्वत मानपाक जायना कित्याक हांव म्हाजे 5 सेन्स पळय चड सेन्सिटीव जाला तो कितें सांगता पळय तेंच हांव आयकता न्हू की बरयल्ली उतरां म्हाका खात्रीपणाचेर आसा म्हाज्या दोळ्याचेर कानाचेर ताचेर खात्री दवरता पूण बरयल्ली उतराचेर खात्री दवरना पण जेजू कानान जे आयकले ताणें कांय उलोवंक ना दोळ्यांनी कितें पळयलें ताचेर कांय तेणें कांय सांगना पोटान भूक लागला पळय तेका कांय पडलेलें ना कित्याक पडलें ना कोण जेवणाका जाय न्हू तो चायल्ड म्हणजे कशें तुका आतां होय लिमीट जाल्लो न्हू आपणाक मनीस जावन येयलो सो लिमिटीन तेका कितें जाय तें जायत न्हू तरी तेणें कुडीचें जेवणा परस खंयचें जेवण अदीक बरें समजलो सांगलें ओत्मीक जेवण सो ओत्मीक जेवण जें आमकां जाय आमी कितले फावटी दिल्या तेका जाय ओत्मीक जेवणाचें आमकां कितले फावटी आमकां इम्पॉर्टन्स दिसला की हाका जेवण संवसारी जेवणाची सुबेज ओत्मीक जेवणाची चड गरज आमकां आमी कुडीच्या जेवणा पासून राती सवाल करता ओत्मीक जेवणा पासून आमी राती सवाल केल्या त्याच जेजू सांगता बरयल्लें आहा मनशान कुडीच्या जेवणाकूच इम्पॉर्टन्स कुडीचें जेवणूच सगळें कुडीच्या जेवणानूच तो जियेना सो आमची चुकीची समजुरी आसली न्हू कुडीच्या जेवणा पासून कुडीचे आसरा पासून कुडीचे ड्रेसा पासून कुडीचे कितेंय न्हेसोवपाक तेजे पासून आमी आजून पासून वावर केलो आजून पासून घरदार सोडून खाली कुडी पासून आमी हांगा तिका धांवता पण खरेंच ओत्म्या पासून कितें केलां तेजे जेवणा पासून कितें केलां वावर करता आमी जेवणा पासून सो आमच्यानी करपाक जाय आमी निश्चय करपाक जाय की ना देवाचें उतर कितें बरयलां पळय तें हांव सोद मानतलें घडये दिसती पडना तें म्हाका भावार्थ हांव सोद मानतलें कित्याक उतर सांगता म्हाका अधिकार दिला हांव घडयतलें हांव अधिकार घेतलें हो देवाक सांगतलें तूं अधिकार घेवन देव तयार आहा इंटरफियर जावपाक तो जर आमी तेका अधिकार दिता जाल्यार आनी तेका अधिकार कशें दिता भावार्थाचेर उतर जेन्ना आमी भावार्थाचेर उतरां उलयता तेका अधिकार दिता आनी आमची उतरां घेवन आमकां धाडून दिता आमच्या तोंडांत तेजी उतरां ना तेका धाडून मेळना स्वर्गीन ताची उतरां चलता सो ताची उतरां दरम्यान स्वर्गीचे आमकां कितें जाय मेळटलें हालेलुया थँक यू जीसस सो आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय जे आमकां दिसतालें पळय चुकीची सुजमणी जेजूचे उतरां खूब आवडटा सोजमना कितें बायबल कांय कळना कितें आमकां जी सुजमणी आसली पळय चुकीची सुजमणी सो ताजी आज्ञा ताजे तेणेन दिल्ली उतराची शिकवण चड सोंपें खाली आमी आयकत रावपाक जाय प्रेज गॉड कित्याक जांकां देवान जल्म दिला सो आमी नवी रचना आसात न्हू आमी पयत ओत्म्याचे देण्यानी बोल्ला की ना आमी नवी रचना कित्याक आतां आमकां न्यू सेन्स डेवलप जाल्या भावार्थाचो ओत्मो आमचे भितर आसा सो भावार्थाची उतरां आमी आतां उलोवन नवी रचना म्हणून आमी भावार्थाचे सेन्स यूज करतले नो की 5 सेन्स सो भावार्थाचो जो सेन्स ओत्म्याचो जो सेन्स आसा आमी नवी रचना म्हणून ताका दिसान दीस सुदार करतले तेकाच आमी तेजे फाटल्यान लागतले तेच आमी शिकतले आनी तेच आमी उलयतले आनी तेच आमी पाळटले प्रेज गॉड मागीर ताणी संवसाराचेर जोय वेला संवसाराचेर जोय वेला आमी आतां संवसारांत जायते त्रास पिडा काडटा आनी ताचेर जोय करपाक आमकां खबर नासलो पण आतां सुचमणी येता जो कोण देवा कडल्यान जल्माक आयला तो संवसाराचेर जोय वेला व्हरतलो म्हटला वेला सो जे संवसारांतले म्हाका जोय करून दिला देवान फुकट दिलें
म्हाका खाली एग्री जावपाक जाय, म्हाका खाली मानून घेवपाक जाय की म्हाका जैती वोन केला म्हणून. कित्याक कितें केला तें दिसती पडना. कसो भावार्थ उरता. सो सगळ्यांकूच भावार्थ यूज जाता की ना? सगळ्यांकूच भावार्थ. आतां पळय एक लाकड वय की ना, एक लाकड विंडो करूं येता, दार करूं येता, फ्लोर करूं येता, रूफ करूं येता, कितेंय एक लाकडाचे कितेंय वस्तू करूं येता न्हू. तसो एक भावार्था पळय तेका कितेंय रूप हो कितेंय घडूं येता. कितेंय तुका जर पिडेंतलें बरेंपण जाय तुका भावार्थ उजार करूं येता. तुका आनी कितें देवा कडेन संबंद घडोवंक जाय, भावार्थान तो संबंदान देवाच्या रिलेशनशिपान रावूंक जाता. सो सगळें कितें जाय पळय तें जेजूच्या भावार्थ. कित्याक ताणेंनूच जें केलां पळय, जो आमकां फावो नासलो तें तेणें करून आमकां दिलें. सो ताचे वरवीं आमकां सगळे वस्तू फावो ना तें फावो तशें केलें करून दवरलें. सो जो कोण देवा कडेन जल्माक आयला ताणें संवसाराचे जोईक गेला. आतां तूं स्वत मानपाक जाय. कितें मानतलो? हांव देवा कडल्यान जल्माक म्हाजे भितर जियेता तो बोळीस आत्मो, पवित्र आत्मो. हो आत्मो म्हाजे भितर आसा पळय ते मरणाचेर जोईत गेला. सो मरणाचेर जोईत गेला जाल्यार बाकीचे आनी कितें दुयेंसां पिड्याक आनी आमकां त्रास जाता तें येयला जाय. कित्याक म्हाका सोजमणी नासली म्हणून देवसाराच्या चुकीचे आमकां जेजूची नॉलेज ना, देवसाराचे सगळे नाड भितर आमकां येयला जाय. तो जाय ते आमकां फटीपणाचे उतरां उलयल्या जायत आनी आमी स्वत मानल्या जायत. म्हणून आमकां कडेक आमकां आमची उतरांपणांतल्यान जे फाल्स गेल्या ते चुकीचे गेल्या ती आमकां फळां घेवन येयल्या जायत. पूण ती फळां तोरी बदलपाक आमकां अधिकार आसा. आमकां ताचेर अधिकार घेवपाक देवान सांगला. कितें जालां तें जालां. फाटीं पळोवपाची गरज ना. फाटीं कोण फुडलो पिड्यार धरूं नाका. आमी कितें करता रोखडेंच देवसार फाटलें तुवें कितें केलें तें उगडास करता. कितें कितें तुजें वायट घडलां, कितें कितें तुका कोणें कितें सांगलें तें सगळो उगडास करता. आनी तुजें बरेंपण चोरून म्हणून सोदता न्हू. तूं शांती चोरून म्हणून सोदता. कसो म्हणून सोदता? फाटलें उगडास करून. करून फाटलें उगडास? फाटलें उगडास केलें बरें? ना. देव करूं म्हणटा? ना. कित्याक तो उगडास करिना. आमी कितें उगडास करूंक जाय? आमी जाय ती पाप केल्या जाय पूण जेजू उगडास करिना. आमकां तो जजमेंटूच करिना. आमी कृपेन आहा, अजुनूय कृपेन आसा. सो तो आमकां जज करिना, तो आमचे पास्ट पळयना आनी आमकां प्रेझेंट दाखयता आनी आनी रिपेंट जाया म्हणटा आनी म्हाका स्वत माना म्हणटा आनी म्हाजें जिवीत घेया म्हणटा, सुबारपणाचें जिवीत. जाल्यार तें ऑटोमॅटीक फाटलें कितें जाल्यार कित्याक उगडास करूं हांव? कित्याक देवाक इंट्रस्टूच ना फाटीं कितें जालें तें. आतां कितें जालें उलय, भावाक म्हणचें ना. आतां कितें आहा तें उलय म्हणटा. सो आतां कितें आहा तें उलय जाल्यार हांव आतां जेजूच्या मोगान पडलां. हांव वचपत न्हू, आतां हांव घटायन पडलां. देवाचें बळ म्हाजे भितर आसा. जेजूच्या ग्रेस्कायन पडलां. सगळे आमी जेन्ना आमी जे दिसती पडना तर देवसार म्हणटा तूं वीक आसा, देवसार म्हणटा तूं गरीब आसा, देवसार म्हणटा तूं शिरापण आसा, देव जाय तें आजुनूय तो उलयता. म्हाजें स्वत मानूंक जाय तें? हांवें जीव दिवून गेला. कित्याक हांव देवा कडल्यान जल्माक आयला. कित्याक हांव देवा कडल्यान जल्माक आयला म्हणून हांव जोय दिवून गेला. हे संवसार म्हणजे कितें? जें कितें आमकां देवसाराच्यान येयल्या पळय ताळमेवन आनी जे कितें त्रास पिडा जे कितें देवसार परत परत आमकां सदांच येयला आनी आमकां तो सगळो आमच्या ताच्या ताब्यान घेवन आमकां जे त्रास करता पळय ताजो कंट्रोल भायर उडयता. ताजें ग्रीप आमचेर आसलें पळय भायर उडयता. सो ताजो ग्रीप ताजो होल्ड आमचेर आनीक आसना. जशें तूं समजता की हांव देवा कडेन जल्माक गेलो आनी देवा कडेन जल्माक गेले देवाची भुरगीं आमी. देवसाराचो अधिकारच ना. आतां म्हाका देवान तिची भुरगीं म्हणजे म्हाका अधिकार दिला. आमकां बेश्टो संवसारान आमकां अधिकार दिवन आमकां तेणें आमकां ताची भुरगीं आमी. म्हणून ताका तो सोयगीर म्हणून अहें पळोवपाची गरज ना. तो आमच्या भितर जियेता. सोयगीरचो राजवट आतां आमच्या भितर आसा.
म्हणून आमी ह्या संवसाराचेर जैत दिवून करपाक आमकां सोंपें पडटा. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, आणि ताच्यो आज्ञा जोडणूय कित्याक जांकां देवान जोग दिला ताणी संवसाराचेर जैत व्हेला. हे बेश्टे सांगूना, हे एक कन्फर्म शुअर ते कितें सांगता. हे न्हू आयकले, हे कानान आयकले, हे सोडले वयता. म्हाजी वळख म्हाका जाय. हांव कोण, म्हाजी आयडेंटिटी कितें, म्हाजी वळख कितें. देवसराक आमची वळख आहा, हे कितें पदवीन भरल्या तें, पण आमची आमकां वळख ना. देवसर भिवलो जेजू. जेन्ना तो ताव आयकलो सुगीच्यान, हो म्हाजो मोगाचो पूत. हो म्हाजो मोगाचो पूत सांगले पळय, तो भियेलो. हो पूत रे खरेंच काय. देवान सांगलो ताव तेका आयकून येयलो. म्हणून आता हो देवाचो पूत आहा काय ना, हो तेका कळ्ळें हो देवाचो पूत आहा म्हणून. म्हणून ताणें कितें केलें, एका पळय सोप मारून, म्हणजे आमी देवाची भुरगीं जावन अशें आमी सोप मानता. आमी जैत दिवून जावपाक जाय संवसाराचेर. अजुनूय आमी जैत दिवून जायना, कित्याक आमची तकल्यो जाग्यार ना, हांगा थिंगां भोंवता. आमची चिंतना जाग्यार ना, आमची चिंतना ते दिश्टी पडटा पळय ताचेरूच धांवता. म्हणून आमी जैत दिवून केल्ले पासून आमी जैत दिवनपणान जियेना. सो आमचे मनां बदलपाक जाय, चड गरजेचें. आनी सांगपाक जाय हांव कोण. हांव देवा कडेन जल्माक आयला जाल्यार हांव देवाचोच. हांव जो देवाचो आसा जाल्यार म्हाका संवसाराचें जैत दिवून म्हाजें हांवें केलां, जैत दिवून केलां. सो हे जैत दिवून जे हांव केलां कसो जाता. सो संवसाराचेर आमी जैत व्हेला तें हे आमचो बाबा. हांगा बाबा येता. कसो आमी संवसाराचेर जैत व्हरता, कसो संवसाराचेर जैत व्हरता. भावार्था वरवीं. भावार्था वरवीं. सो भावार्था वरवीं आमकां संवसाराचेर जैत व्हरपाक अधिकार आसा. पदवी दिला, पूण हांव सोप मानता काय. क्लियर आहा. खंयचे पेपराचेर, सादे पेपराचेर बसून, ओ सादे स्टॅम्प पेपराचेर बसून तेजेर एक स्टॅम्प मारलो आनी ताजेर एक 2-3 सिग्नेचर पडना फुडें तो लिगल डॉक्युमेंट करून दिता. वय की ना. आनी हांगा सुर्गीच्यान उतर धाडलेले आसा आनी आमकां गांठीर मारून हांगा डॉक्युमेंट भरलेले आहा. आनी हे डॉक्युमेंटाचेर आमी स्वत मानलेले कोणाचेर मानतले. आमकां ऑलरेडी प्रॉपर्टी आमकां दिल्या म्हणून, आमकां अधिकार दिला म्हणून हे प्रॉपर्टी पेपर आमचे कडेन दिला. आमी कितें स्वत मानूंक जाय. हे प्रॉपर्टी पेपर कितें म्हणटा ते स्वत मानपाक जाय, देवसार घेवन नाटपाचें स्वत मानपाक जाय. सो म्हाका जेन्ना सांगला की भावा आतां तूं जैत दिवून बरो येता, हांवें तुका जैत दिवून केला. तुवें भावार्थान जैत दिवून खंयचे वस्तू बरो येता. आमी कितें म्हणटा, देवाकूच कर. तेणें केला, तेणें दिला आपल्या फुकट आत्म्याचें देणें. सो आत्म्याचें देणें जेन्ना फुकट दिला, हे आत्म्याचें देणें घेवन आतां
देवाच्या उतराच्या भावार्थान आम्ही जे कितें संवसारान आमी आसा पळय त्रास पिडा हे सगळे येयले ताचे सगळे जैतून कितलेय आमी बुडल्या जाय कितलेय चिखलान बुडल्या जाय कितलेय आमी आमचे सगळे पाड जाला जाय सगळ्यांचेर आमी जैतून व्हरपाक जाता आनी ते म्हणल्यार भावार्थ सगळ्या भावाक आमचे कितले गरजेचे सो आमचो वेळ देवाचें उतर आयकून घेवपाचो गरजेचें न्हू होय की ना सो हेजे कितें आमी दुबावता की देवान आमकां अधिकार दिला पण म्हाका घेवंक जायना म्हणून अशें कितें उलयता आमी देवान अधिकार दिला जाल्यार दिलात न्हू दुबावपाचें आमचें काम सो आमकां ते दुबावपाची गरजूच ना दुबाव म्हणजे तुजे भावार्थाक तूं स्वत मानिनाय म्हणजे तुजे 5 सेन्सीस तुजे येयले तुजो रोखडेच येयले दुस्मान खंय तुजे ओन 5 सेन्सीस दुस्मान खंय पण एका येयले हाडायले जे भावार्थान तुका जंय जिवन जावं येता तेच हाडायले पण तुजे 5 सेन्सीस तो म्हणटालो तो कितें म्हणटा पळय ताजें तुवें आयकलें आनी तुवें आपलेच जैतून करपाचो अधिकार भावार्थान जो आहा तो सांगलो प्रेज गॉड हालेलुया थँक यू जीसस थँक यू जीसस आता आमी कितली गोंयकी पळयल्या की ना कितलीच टेस्टमनीज कितलेच जे दुयेंसां बरी जायना पासून ते पासून दुयेंसां आमी पळयता कितलेच आमचे जिवीत थोड्याचे कितलेच पाड जिवीत जाल्ले आमी पळयतात तांचे जिवीत कितले सुदारले कितले जाग्यार कशें येयले जे दिसा तांकां वळख जाली हांव कोण जे दिसा तांकां समजलें म्हाका जैतवंत केल्या आनी हांवें हे संवसाराचेर जैतवंत व्हरूं येता तें म्हणल्यार भावार्थ जे कोणाक हे समजलें ही भाशा समजली त्या मनशाक शोली जे कितें तो त्रास पिडेन आसलो तितूंतल्यान ताका सुटका ताजीच जाली सो ही वळख जर आमकां आहा जाल्यार हांव दिसती पडटा पळय ताका कसोच पातयेवचो ना म्हाका दिसता जायते दुयेंसां हांव कसोच ताका पातयना ना म्हाका पडलेलें नांव उलयत ना जेन्ना देव उलयना आनी हांव देवाचो सोयपाचो हांव कित्याक उलोवं म्हाका अधिकार दिला ताजे भाशेन ताजे भाशेन बिहेव करपाक सो हांव खंय एडिक्टेड जातलो भावार्थान उलोवपाची उतरां हितून एडिक्टेड जातलो म्हाजें एडिक्शन कसलें जे संवसारान ते कुडीन घालून आमी ते एडिक्ट जातले आमी जे आमी सगळे आमकां वायट जे सोय पडलेली ती सोय सोडून आतां देवाच्या उतराची भावार्थान उलोवपाची सोय करपाक जाय हितून एडिक्शन वाडपाक जाय कसली जे कितें दिसता ताका स्वाद मारपाक हितून एडिक्टेड जावंक जाय जे आमी सेन्सिटीव आसली कोणाक दिसता ताका स्वाद मारपाक तितूंतल्यान भायर सरपाक जाय प्रेज गॉड हालेलुया थँक यू जीसस थँक यू जीसस सो आमची चिंतनां जायती आसा आमचे प्लॅन्स जायते आसा आमकां दिसता कितें म्हाजे प्रमाणे हांवें जिवोवपाक जाय आनी आमची चिंतनां चडशी देवाच्या उतरा प्रमाणे नासता आमची चिंतनां मॅच जायना देवाचें उतर कितें म्हणटा पळय आनी जेन्ना मॅच जायना तेन्ना आमकां आमची चिंतनां प्रमाणे कितें करता पळय सदांच आमकां त्रास हाडटा सदांच आमकां परते पडटा सो आमच्या चिंतनान आमकां जेन्ना चिंतना प्रमाणे जेन्ना कामां जायना जायते हर्ट जाता जायते आमकां दूख येता जाता की ना जे कितें तुवें आशा धरल्या संवसारा प्रमाणे तुजे चिंतना प्रमाणे ते जायना जाल्यार दुखेस्त जाता की ना मनीस तो जेन्ना जायना जाल्यार मनीस दूख येता पूण कितें ताजे चिंतना प्रमाणे सो तुजे प्लॅन तुवें ऑन केले तुजे प्लॅना प्रमाणे तूं गेले पूण तो प्लॅन तुका दुखयता पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलो जाल्यार तुका कित्याक जेन्ना तूं वीक आसा जेन्ना तूं अस्वस्थ दिसता तेन्ना सदांच तुवें म्हणी येता कितें हांव जैतवंत आसा हांव स्ट्रॉंग आसा हांव बळीस आसा जेजूच्या नांवान जेजूच्या स्ट्रेंथान जेजूचें बळ म्हाजे भितर आसा जेजूच्या बळान हांव
घट जाला हांव वचकोच ना. सो जें कितें दिसती पडना पळय तें उलोवपाक शकता. दिसती पडटा तें तो उलयतात, तुजी सेन्सा प्रमाणे दिसती पडटा तें उलयतात, पूण दिसती पडना पळय तें उलोवपाक ती सोय घालपाक जाय. हांव वीक दिसता, आय एम स्ट्रॉंग, हांव स्ट्रॉंग, हांव बळिश्ट. केन्ना म्हणटाय? जेन्ना तूं वीक दिसती पडटा, जेन्ना तुजे ना एनर्जी कांय, जेन्ना तूं सारकें स्वप्न तुजे चिंतून देव सारको उलयता तुका आपणाकूच वीक जाता. कित्याक तूं कितें चिंतना आनी चिंतलेलें तशें जायना, तूं चिंतून वीक पडटा. आनी तेन्ना तुका तुका खबर आहा, तूं जाणा स्वता प्रमाणे चलता, आय एम स्ट्रॉंग, तशेंच तूं स्ट्रॉंग जातलें. आनी चडशे वीक आसतना आमकां देव जाय, आमी स्ट्रॉंग आसतना देव नाका अशें आसता. आनी जेन्ना वीक आसतना देव आमकां आनीक लागीं आसा, कित्याक आमचें आनी कांय ना, तेजेर डिपेंड रावप. सो इट्स बरी खबर. वीक आसल्या पासून कांय प्रॉब्लेम ना. वीक आसल्या पासून तो आमकां लागीं आसा. जेन्ना हांव म्हणटा हांव बळिश्ट, जेजूचें बळ म्हाजे भितर आसा, हांव देवाच्या बळान धरलें, हांव सारकें स्ट्रॉंग जाल्यार हांव वीक ना. सो तशें म्हणटा जाल्यार कितें जाता? देवाचे भितर ऑपरेट करूंक स्टार्ट जाता. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीसस. जायते जाणां ना बाबा हांव गरीब, ना बाबा म्हाजे कडेन घर ना म्हाजे कडेन अशें तशें. आमी कितले उलयता की ना? तुवें कितें केलें आपणाकूच? गरीब केलें. तुवें कितें केलें आपणाकूच? घडना म्हटलें आपणाक. अशें कितें म्हणटा? जेजू इतलो गरीब जालो, गरीबपणाचे मुळात कातून उडयली, गरीबपणाचे शिराकूच कातून उडयली. आनी ताचे वरवीं आमकां ग्रेस काय, ताची ग्रेस काय, आमची ग्रेस काय. ताणी जोडल्या आमी खाता. जो कोण आवय बाबा जोडटा न्हू, ती भुरगीं खाता की ना? सो ताणी जोडल्या आमी जोडला, ताणें जोड ताची, आनी ताची जोड घेवन आमी आनी जोड आमकां जोडपाची गरजूच ना. जोडला तें घेवन खावपाकूच आमचे कडेन जायना. अजूनय दिसता कितें जेजू कितें शिकयता तें आमकां जातलें की ना, असल्यानूच आमचें सगळें पगडे जातलें की ना म्हणून. इतलेंच जाणा जातलें की ना, सगळेंच कशें करता. तो केल्यार जातलें, हांव केल्यार जावचें ना. अशें करून आमी देवाचें उतर जें जावंक जाय आमचें शुअर, जेन्ना देवान सांगलां ताजी उतरां म्हणजे फाल्स वयतलीं, ताजी उतरां म्हणजे खोटी उतरां केन्नाच ना. जाणा आमी जाणा जावन पासून कित्याक करता बापाचें? खंय प्रॉब्लेम जाता? आमची दुबावणी. कित्याक जाता दुबावणी? सारक्यो कित्याक दुबावणी जाता? हय उलयता. कित्याक दुबावणी कित्याक जाता? भावार्थान तूं उलयताय, सो भावार्थ दिले, आयकल्या भावार्थ दिले, तूं उलयताय, पूण दुबावणी जाता. हय तें म्हणटा. कित्याक जाता? कित्याक येता ब्रदर? दुबावणी येयला केन्ना तुका? ना केन्ना दुबावना? केन्ना दुबाव येवंक ना? कॅमेरा रायट जाता सारकें सांग. केन्ना दुबावना? दुबावणी आहा की ना? रोखडीच दुबावणी येता की ना? जाता की ना? हांगाच आमी पडटा. कित्याक म्हणून? कित्याक? ना एग्जाम्पल पळय, ल्हान भुरगीं आसता न्हू, येदेशी भुरगीं, ते कवाय सोडल्या पासून तुजेर पडटा. ते खंय सोडूच जा, कित्याक त्या भुरग्याक खबर आहा. हय की ना? ल्हान भुरगीं आसता, त्या भुरग्याक तुजे उडकी मारपाक रेडी आहा. आनी कित्याक म्हणून? तेका शुअर आहा म्हाका पडोंक दिवचें ना म्हणून. शुअर आहा तेका म्हाका पडोंक दिवचें ना म्हणून तूं येवन हांगाच्या उडकी मारून मारपाक येयली ह्या भुरगीं.
जाता की ना भुरगीं मारता की ना कित्याक मारता खंय सांग तिका शुअर हा खात्री की म्हाका पडोंक दिवचें ना तेका शुअर आसा म्हणजे त्या भुरग्यांक कोणी उडकी मारून कोणी माजोना पण तो शुअर कोणाक वळखता पळय तेजेच कोड्याक न्हू त्या भुरगे ल्हान भुरगे जंप मार म्हणटा कितें करता म्हण सगळें करता तो कित्याक बॅडी उदक पासून उडकी मारतलो म्हाका धोतरच म्हण सोडचो ना म्हणून तेका शुअर आहा एक फावटी न्हू खूब फावटी तेणें पयलीं आपण जर पळता पळता तो बाप मारली कितलो शुअर आसता एक ल्हान भुरगो एक ल्हान भुरगी कितकी शुअर आसता आख्खो जीव सोडटा कोणाचेर जो कोण फुडल्यान आसा जो कोण तेका मूग दिता पळय सो तेका तेजी वळख आसा ताका ताची जाणवाय आसा तेजो स्वभाव खबर आहा की म्हाका हो सोडचो ना आमकां आहा अशी आता सांग कितलो दीस आतां सदांच प्रेज गॉड हालेलुया कोण येता तो मागीर स्लो फ्रेंड जातलो जाण्यार तूं कितें जाला लो येतलो सांगपाक काना भितरल्या काना सांगपाक जाण्यार तुवें कितें आहा अशें अशें घडटा हुई खंय गेलो हो मागीर रोखडोच पंचर बसून तापला स्लो कळना चोर पंचर बसता पडलो बाय स्लो वारो केलो तें कळना पण कंटिन्यू जर आमी उगडास करीत हांव कोण म्हाजी वळख कोण म्हाजो सोबीचो बापूय कोण आमी जायते म्हणटा तुमकां जेजूची वळख आसा जेजू वळखता तुमी होय आ म्हणलें हांवें एक कडेन कुटुंबांतल्यान कोणी सांगताय तुज्या सोडून करा जाल्यार आमचे आहा म्हूण सांगोन जायना न्ही तेजे बरोबर तूं आज शिकून गेली ते उतरा प्रमाणान चलत जाल्यार प्रेज गॉड हालेलुया सो आमी जायते वाट दिसती पडटा कळप आमी चिंतता कितें हांव जेजू वळखता जाल्यार जशी भुरगीं मारता तेजे पेरंट्साचेर जावं आनी कोणाचेर कित्याक ती ट्रस्ट करता तेंचो स्वभाव तेजो नेचर तेका खबर आहा ते शुअर आहा तेका बरी सारकी खात्री आहा की म्हाका सोडचो ना हो जो मेर पडोंक दिवचो ना जाल्यार स्वर्गीचो बाप आमकां पडोंक दितलो आमी रेडीच ना ताजे उडकी मारपाक कित्याक आमी पळयता बाबा म्हाज्या सगळो आमकां दिसता कोण चालवा करचो कित्याक आमकां तें रिलेशनशीप ना ह्या भुरग्याक रिलेशनशीप वाडला पयले दिसा उडकी मारूंक ना पयले दिसा पयलीं तेजे ते भुरग्याचेर आवयचेर या भुरग्याचेर बापायचेर संबंद घडला आतां भुरगो ल्हान जर व्हडलो जाता तसो तेका खबर आहा हो म्हाजो मोग करता हो म्हाजो जर मोग करता जाल्यार म्हाका केन्नाच सोडचो ना केन्नाच हो म्हाका दुखोवचो ना सो हो म्हाजो मोग करता जाल्यार तो स्वताक कितें तेका जाय पळय खाली तेणें रडलेलें पुरो कितें पुरो तूं ती रे आमकां खबर आहा कितें जाय तेका उलोवंक नको कितें पुरो तूंच जाय होय की ना सो तो मेहनत करिना तो कांयच करिना तरी तेका आवय बापूय दिता की ना सगळें मेळटा तेका पूण आमी बापायची वळख ना तेजो स्वभाव खबर ना तेजो नेचर खबर ना म्हणून आमी ताचेर लिंक ताचेर रेस्ट ताचेर आमी रावंक सोदिना ताचेर डिपेंड रावंक सोदिना आमी स्वताचेच सेन्साचेर स्वताचेर नॉलेजीचेर आमी डिपेंड रावंक ताचे नॉलेजीचेर आमी डिपेंड रावंक सोदिना कित्याक ताची आजून आमकां सोयरीगत वाडोवंक ना सारकी एके भुरग्याच्या आवय बापायचेर कसो वाडटा पळय तशेंच आमी एक भुरगीं जावन आमच्या बापायचेर ती सोयरीगत वाडपाक जाय ती आजून वाडूंक ना तशें कितें जाल्यार लोक भरपाचो ना कित्याक तांकां बापायचें तांकां नाका दिसती पडटा पळय तें जाय संवसारीक रेस्काय जाय पूण संवसारीक रेस्काय तूं कितेंय घे एक कितलेंय जोडला जाल्यार वचून तुका पावना कितलेंय जोडला जाल्यार फाल्यां तुका तें सर्वाय करूं शकना पूण हें
बापायचे सोबत घडटा पळय हे संवसारान करतले राजपूत भलायकी आसतले संवसाराचे जोडी मंत्री जीव जियेतले सो हे संवसार किती जोडले जाल्यार भावाक मेळटा संवसाराक कितले काम दिले जाल्यार भावाक मेळटा सो भावाकूच ना संवसारान जाल्यार आमी देवा कडल्यान मानवले जावचो ना प्रेज गॉड आमकां सगळे जाय संवसाराचे कोण देवा कडल्यान आमकां जाय कोण तूं जाय ते कर पूण आमी संवसारा भाशेन करतले सो संवसाराचे हत्यार संवसाराचे टूल्स देव घेयना ताजे आपले ओन सुरगीचे टूल्स जे हा पळय संवसारान आमकां धाडला तेणें आपले कितें आवय आमकां धाडला सो ताणें जो धाडला ताजी उतरां आमकां जैतिवंत जिवोवपाक आमी ताका बेश्टेच बायबलान आनी हांगा थिंगा आल्तारार बी धरून घेवन दवरला आनी ताका यूज करूं आमकां यूज करपाक जाय न्ही वो खाटीपणान धरपाक जाय कुशापणान धरपाक जाय आमी चडशे कितें करता बूक खाव देवाचो बूक दवरया हय की ना ओ बूक सांबाळून दवरया पोल्सार घालून दवरया वयता तूं वता ब्रदर हा खूब जाणां बूक सांबाळा म्हाका बेकार आसता नाल्यार पुलीस पुलीस दाखयता पळय पळय पुलीस स्वता हांगाच आसता पळय ब्रदर हा ओ ते ना ना वाचता केन्नाय वाचता पूण ते सोडना हांव बॉल्सान डायरेक्ट घेवन वता नाल्यार पळय हॉल्टरान दवरला सारकें खूब जाणांचे म्हणून उशा म्हणत आसता कित्याक सोंपण पडटा म्हणून तो बूक धरल्यार सोंपण वयतले प्रेज गॉड हालेलुया जर आमकां सरमणी ना तो बूक धरून कांय फायदे ना सो देवाचे उतर कितें आमकां शिकयता देवाचे राज वोट कशें चलता पळय ताजो किंगडम सेपरेट संवसारीक किंगडम सेपरेट संवसाराचे राज्यांतले वस्तू देवाच्या राज्यांत चलपाचे ना देवाच्या राज्याचे वस्तू संवसारान आमी चलोव येता आमी हांगासर येयलो आमी सोयरीची आमी हांगासर कोण म्हणून एक एम्बेसेडर म्हणून दिल्ली आसा आमी एक स्वर्गीचे मनशां आमी स्वर्गीची भुरगीं आमी आमकां संवसारान धाडला म्हणून हांगा संवसारान आमकां कितें दिश्टी पडटा पळय हो संवसारा प्रमाणे आमी जज करूंक जायना हे संवसारान आसा पूण आमकां सगळें प्रोविजन हांगासर कांय ना देवा बापा कडल्यान तुमी जाणा दर एक कंट्रीक तेंचे एक एक एम्बेसेडर आसतात एम्बेसेडर म्हणजे खबर आहा ना आतां समज इंडियाचो कंट्री सगळे कंट्री इंडियाचो एम्बेसेडर वयता आनी रावता एम्बेसी दुसरे कंट्रीन आसता सो ह्या कंट्रीचे जे कितें मनीस कितें आहा पळय तांकां सगळें हें करपाक दर एक कंट्रीनी दुसरे देशांनी इंडियाचो एम्बेसेडर बी आसता जशें दुसरे कंट्रीचो सगळे कोण ना कोण एम्बेसेडर इंडियेक आसता जावं तो UK जावं तो अमेरिका जावं तो तेंचे एम्बेसेडर हांगा कोण ना कोण एक आसता तांचे जर कोणी लोक येयलो जाल्यार ते तांकां सांबाळटा पूण ते एम्बेसेडर जावं इंडियाचो जावं दुसरे कंट्रीन गेला पूण ती कंट्री ताका पेमेंट करिना ती कंट्री ताका पळयना ती कंट्री ताका कांय दिना कित्याक तो ह्या कंट्रीचो फुडें ते कंट्रीन रावता ते देशांत रावता पूण तो दुसऱ्या देशांत समजता सो तो इंडियेचो जाल्यार दुसरे कंट्री रावता पूण तेचे सगळें तेजें कितें आहा पळय एक कंट्री सप्लाय करता ताजे सप्लाय खंयच्यान वता जो ते कंट्रीचो आहा पळय ते राज्याचो आहा पळय ते राज्याचो आहा पळय जे राज्याचो तो आहा पळय तो राज्य ताका सगळें सप्लाय करता होय की ना तो घोडे ते कंट्रीन आसा तो दुसरे कंट्रीन आसा पण ताजे प्रोविजन ती कंट्रीच्यान मेळना ताजी सगळे सुविधा ताजे सगळे फॅसिलिटीज ते कंट्री कांय दिना ताका ताजो पेमेंट ताजे रावप ताजे खावप ताजे सगळे फॅमिलीचे सगळे आहा पळय
जे कंट्रीचो तो बिलॉंग करता ती कंट्री तेका धाडून दिता. प्रेज गॉड. Praise God. आता आम्ही खंयच्या कंट्रीची? सर्गी राज्याची. सगळी राजाची. आमची कंट्री राजाची आमची कंट्री. आम्ही गोंयच्यान येयल्या देवा कडल्यान. आम्ही दुसऱ्या कंट्रीन येयल्या या कंट्रीन येयल्या आमी संवसारी जाल्यार हो संवसार कितें दितलो आमकां? पूण आमकां कितें दिसती पडटा? कांय ना बरी, कांय ना त्रास, कांय ना. आमकां कितें चुकीचें जालें आमी चुकीची सोदवणी कितें ही कंट्री आमकां पोसतली, ही कंट्री आमकां ग्रेसान भरतली, ही कंट्री आमकां सगळें दितली, पेकोणी दितली. ही कंट्री कांय दिवपाची ना. हांगाच्यान कांय आमचें प्रोविजन घेवना. आमचें प्रोविजन येता तें सगळें वयल्यान. जो मनीस दुसरे कंट्रीक गेला, समज इंडियाचो जावन दुसरे कंट्रीक गेला एज एन एम्बेसेडर म्हणून गेला तो, जाल्यार हांगाच्यान तेका कडेन पयशे जाय जाल्यार हांगाच्यान बँक ट्रान्सफर जाता आसली न्हू, आनी तेजे कितें म्हणटा तें सगळें ट्रान्सफर जाता. आमचें ट्रान्सफर कशें जाता? भावार्थान. आमचे ईमेल कशें जाता? भावार्थान. आमचे मेसेजी खंय वयता? भावार्थान. सो भावार्थाचें उतरां ना जाल्यार कनेक्ट जाता आमी ह्या संवसारान आसा, पण आमी ह्या संवसाराची न्हय. जर आमी जर सजमता आमचो दोळो ह्या संवसाराचेर पडतो न्ही, हो पडटलो. जेजू तूच म्हाजो सोमी आनी तूच म्हाजो धोनी. कितें मेळटा तें म्हाका तुजे कडेन म्हाका कळ्ळें हे संवसाराचो आपूण न्हय. म्हणून तुजी आज्ञा आतां सोमी म्हाका पडून जाय जाता. कित्याक तुजी आज्ञा जाय ते म्हाका कितें जाय तुजे कडल्यान. म्हाका पेमेंट, म्हाका रावपाक, म्हाजे सगळे गरजेचे वस्तू सगळे कितें जाय तुजे कडल्यान. आमी कितें करता? हे संवसार फाटल्यान धांवला. पूण हो संवसार कांय दिवंक ना, कांय दिना आमकां त्रास पिडा दिता. कित्याक जे कंट्रीच्यान आमी येयल्या त्या कंट्रीक आमी अधिकार दिना. येयल्या हे कंट्रीन आनी आमी सगळे आमी हे कंट्रीची म्हणून, हे कंट्रीची म्हणून ही कंट्री तुका वळखना, खोंटायता तुका, त्रास पिडा दिता तुका. सो आमी येयल्या आमी सगळं हे आमचे, हे म्हाजे भाटबेस, हे म्हाजे भाटबेसा पासून हांव कितें करपाक गेले, हे म्हाजे. तुजे कंट्रीचो तो तुजे कशें, हे राज्याचो तूं न्हय, हे संवसारांतलो तूं न्हय. तूं येयला ह्या संवसारान, देवान धाडला ह्या संवसारान, पण तुजें प्रोविजन हो संवसार दिवपाचो ना. हो संवसार तुजो प्रोविजन कसलो? तुजे गरजेचे न्हू, तुका नाका तें दितलो. तुका दुयेंस त्रास दिला ते कितें आहा पळय, तुका निसर्गण ते तुजे हे कंट्रीचो न्हय न्हू, हे संवसाराचो न्हय. म्हणून तो कितें तुका बरेपण दिवचो ना, तुका दितलो बरेपण. पण जे राज्यातल्यान तूं येयलाय, तुजी मनशां, तुजो गव्हर्नमेंट, तुजो सगळो अधिकार तेणें दिला. थंयच्या तुजो गव्हर्नमेंट तुका दितलो. इंडियाचो एम्बेसेडर थंय गेलो जाल्यार इंडियाचो गव्हर्नमेंट सगळें तेका धाडटलो. तशेंच स्वर्गीय राज्याचे आमी जाल्यार स्वर्गीय राज्याचे सगळें आमचे प्रोविजन, आमकां तेंचे गरजे वस्तू सगळें तेणें तो धाडटलो. आमी तेका कोण वळखत ना जाल्यार आमकां खंयच्यान कितें मेळटलें? आमी हे संवसारान सोदताले, हो संवसार दितलो आमकां कितें तरी? फटलो की ना आमी? आनी हांगा संवसारान मी, माय, आय करतात. माय 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 म्हाजे म्हाजे करून आमी सगळे देवसाराचो सोयम घेतल्या. देवसाराचो सोयम घेतल्या आनी सगळे वस्तू माय आय चल्ला. देवसाराचो सोयम केल्लो प्राईड, गर्व, होय की ना? प्रेज गॉड, हालेलुया. सो आमी जर ह्या संवसाराची न्हय आनी आमकां हो संवसार पोसिना जाल्यार ह्या संवसारा फाटल्यान आमी कित्याक तकली पिड्यार करपाक जाय? ह्या संवसारान आमी तकली कित्याक, म्हणून आमी संवसार दिना म्हणून आमी टेन्शनांनी म्हणल्या, चिंतनांनी म्हणल्या. कित्याक जितले तूं बरें करून सोदता संवसारान तितले तुजें वायट जाता, होय की न्हू?
जितले तू बरें म्हणून रावंक सोदता, जितले तुका हांवल्या बरें, पण तुका कितलो संवसार बरें केले जाल्यार तुका वायटूच मेवता. कित्याक म्हणून? कित्याक हो संवसार तुजो न्हय. सो ह्या संवसारा कडेन तुवें एक्सपेक्टेशन धरूंक जायना, की हो संवसार तुका दिवचो ना, पोसचो ना, कांयच करचो ना. हो संवसार खाली तुका दूख त्रास पिडा दितलो. सो म्हाजो गव्हर्नमेंट म्हाजो प्रोटेक्टर आसा, म्हाजो गव्हर्नमेंट म्हाका सप्लायर आसा, म्हाजो देव जो म्हाजो गव्हर्नमेंट, म्हाजो जेजू जो म्हाजो सगळो प्रोवायडर. सो देणे म्हाका थंयच्यान मेवता. तो येयलो संवसारान जेजू, स्वर्गीच्यान सगळे हाडून दिवन गेलो. आमी मागचे पयले आमचो गव्हर्नमेंटान धाडले तेका आनी आमचे सगळे सुविधा दिली आमकां. संवसारान रावन आमी संवसारान गुलामपणान चालली. देवसाराचे सोपक्यान गुलामपणान करीत चडान आनी सगळे शिरापान भरलेली. पण आमकां जेजू जे स्वर्गीचो गव्हर्नमेंटांतलो देवान धाडलो आनी ह्यो गव्हर्नमेंट संवसाराक गव्हर्नमेंट कांय दिवपाचो ना. आमकां फक्त चोरतलो, नाटतलो आनी चिवेसी मारतलो. सो ह्या संवसारान जर आमी कितेंय जाय आमकां जाल्यार आमचे प्रोविजन म्हणटा पळय एकलोच ऑलमायटी म्हणजे ही इज माय प्रोवायडर, ही इज माय सस्टेनर. सो म्हाजो दोळ कोण आसपाक जाय? म्हाज्या गव्हर्नमेंटाचेर, ह्या संवसाराच्या गव्हर्नमेंटाचेर. सो वयलो गव्हर्नमेंट खंयच मेवचो ना, पण पयलीं पुस्तकान मेवता. आतां वयर पळोवपाची गरज ना, वयर पुस्तकान पळोवपाची गरज. आमी दिले म्हणटा दिवपाची गरज ना, दिल्या ती वस्तू घे नॉलेज जाता. होय की ना? सगळें तुका बरोवन दिल्या, कितें तुजें कितें ना तुजें, कितें गव्हर्नमेंटान तुका सप्लाय केला तुवें स्वर्गीराज्यान. संवसारा प्रमाणे होय थंयचो रुल्स सेपरेट आसा, दुसरे कंट्री रूल सेपरेट आसा, इंडियन सेपरेट आसा. होय की ना? तूं दुबय गेलो जाल्यार सेम रूल्स आसा. दुसरे कंट्री सेम रूल्स आसा जे इंडियेक आसा, कायदे सेम आसा, डिफरंट आहा की ना? तशें स्वर्गीचे कायदे सेपरेट, संवसाराचे कायदे सेपरेट आसा. संवसाराचे कायदे आसून पासून तांकां तोडूं येता, पण देवाच्या कायद्याक तोडूंक जायना. जर देवाचो कायदो आसा ग्रॅविटेशनल फोर्स म्हणून, हो कायदो कितें करता? कितें वस्तू वाऱ्यान उरली जाल्यार रोखडो सकयल पडटा. होय की ना? सो देवाचे कायदे कोणें मोडी येता? आमी त्या देवाच्या कायद्याक, आमच्या राज्याचे कायद्याक आमी वळखना. देवा राज्याचे कायदे जे आमकां हाडून दिल्या तेका अजून आमी वळखूंक सोदिना. म्हणून देवाची आमच्या प्रोवायडरांचे प्रोविजनाचे ताका आमची वळख ना, आमकां संबंध ना, म्हणून आमी शिकवडल्या. म्हणून आमकां वेळ ना. आतां आमच्या आमी देवा कडल्यान येयला, आमकां थंयच्यान सगळें प्रोविजन मेवता. ह्या संवसारान रावन आमकां थंयच्यान सप्लाय मेवता. जाल्यार ह्या संवसाराक कित्याक पडले आमी? म्हणून सांगला मॅथ्यू 6:33 सारकें सांगता. म्हणून मॅथ्यू 6:33 सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 6:33 सारकें सांगता देवाच्या कडल्यान. प्रेज गॉड, हालेलुया. देवाच्या राज्याप्रमाणे चालू नका. मॅथ्यू चॅप्टर 6 इज द बायबल. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताची नीत सोदाय, आनी सगळें तो तुमकां भरपूर दितलो. प्रेज गॉड. कितें म्हणटा पळय, पयले संवसाराचें राज सोदा, पयले देवसाराचें राज सोदा, पयले कितें आहा पळय कामाक वचो सगळे वस्तू सोदा. कितें सोद म्हटला? वस्तू सोद म्हटला. सो देवाचो राज कित्याक सोद म्हटला? कित्याक आमी त्या राजांतली मनशां म्हणून, रायट? आमी त्या राजांतली मनशां, आमकां त्या राजाचे कॅल्क्युलेशन्स, त्या राजाचे आमकां शिकवण, त्या राजाचे कायदे, त्या राजाचे नियम, तो कितें आहा पळय ते सगळे त्या राजाचे आमी शिकपाक जाय. तेजे जे शिकला जाल्यार थंयच्यानूच आमकां सगळी तेजी सजवणी आसा, थंयच्यानूच आमकां कशी कितें आमी जे
दिल्ले हा घेवपाक जाय ते कळना कितें न्हू ताजो राजूच सोदिना आमी संवसाराचो राज सोदता तेजे कडेन मेळना ताचे नियम सारके कायदे ते आमकां खबर ना आमी आमकां लिमीट केल्या आनी आमी गरीब आनी गरीब म्हणटा कितें कोणें देवाक गरीब म्हणटा देव केला म्हणून आमी तुमी गरीब म्हणून अब्राहमाक बसून प्रूव करून दाखयलो आय एम चाइल्डलेस व्हॉट यू विल गिव मी You are not a childless, but I made you a father of many nations. तुका राष्ट्राचो बापूय म्हणून उलयला घे इतलेंच म्हणलें आय एम चाइल्ड हांव भुरगीं नासलो इतलेंच म्हणलें हांवें तुका राष्ट्राचो बापूय सो तेजी कॅल्क्युलेशनां फिट जाली तेणे देवान आपयलो देवान ते सांगलें सगळें आयकलें आमी सोदता ताजो राजो आमकां डेली आपयता डेली उतर सांगता म्हाजें उतर सोदा म्हाजें उतर तुमी स्टडी करा म्हाजें उतर दिसान दिसान तुज्या तोंडान आसूंदी काळजान आसूंदी तुज्या दोळ्या फुडल्यान आसूंदी कितें म्हणटा सो आमी देवाचो राज सोदिना राज म्हणजे कितें तो किंगडम जेन्ना संवसारीक किंगडम हा वो किंगडम सेपरेट सगळे आसा स्वर्गीचो किंगडम जो आसा तो सेपरेट आसा तेचे रुल्स एंड रेग्युलेशन हांगा चलना हांगाचे रेग्युलेशन थंय चलना ओके सो ह्या संवसारात आमी आसून पासून आमी ह्या संवसाराच्या कायद्या प्रमाणे चलना पूण स्वर्गीच्या कायद्या प्रमाणे चलता ह्या संवसारात आपूण देव जावन बसलोलो ताच्या कायद्यान तो राज्य तेच्या राज्याचेर आमी चलना पूण देवान आमकां सांगला म्हाजो राजो सोदा जाल्यार ताच्या राज्यांतल्यान जे आमकां दिल्या जे आमकां ते प्रोविजन कशें मेळटा आमी कितें करपाक जाय ताच्या राज्यांतल्यान आमच्या स्वताच्या राज्यांतल्यान आमी येयल्या त्या राज्यांतल्यान आमचो राज्य जो देवाचो आसा तो राज्यांतल्यान आमकां कितें जाय कितें ना जाय सगळें आमकां सोदल्यारूच गावतलें की ना आमी कितें सोदता संवसाराचे म्हणजे कितें बाकीचे वस्तू कितें दितलो पळय तेच्या फाटल्यान धांवता हांगा बाकीचे वस्तू कितें आमच्या फाटी येवंक जाय संवसारांत स्वर्गीच्यान आमकां जे मेळूंक जाय पळय ते संवसारांतल्यान सोदता आमी केन्ना तरी संवसार आमकां पेकोणी मेळ्ळो इवन डॉक्टरान कशीच ताका आयकना आमी म्हणून देवान दोतोर वचून केलें जावं ते फिजिकल मातशें कितें तरी हिलींग जाला वचून देव तेका मातशें जाणवान जावं कुडीचे मातशें पेकोणी पूण कुडीचीच पेकोणी आमकां दोन तरेची एक पिडा आसा कुडीची सुबेज पेकोणीची आमकां मेंटल सिकनेस जायती आसा की ना कुडीची सिकनेस केन्ना येता जेन्ना आमी मेंटली अनफीट जाता पळय तेन्ना ओतमीक वाटेन आमी जायते आमचे त्रास कित्याक थंय दुयेंस आसा चड थंय तें करेक्शन जावपाक जाय ओतमीक जर करेक्शन जालें कुडीचें ऑटोमॅटीक करेक्शन जाता म्हणून आमी ताजो राजो सोदता जाल्यार संवसारान आमी आसून पासून संवसारान आमकां हे संवसार कांय दिनासलो आतां भरपूर जेजू म्हणटा हांव गरीब जालो हे संवसारान तो गरीब जालो कित्याक सगळे ग्रेस काय आमकां हाडून दिवपाक तेजे कडल्यान आमकां कांय मेळनासलें कित्याक आमी ताजे कडेन डिस्कनेक्ट जाले जाल्यार तेजे कडेन कितें करपाचें आमकां आतां जेजू वरवीं आमी कनेक्ट जाल्या आतां जेजू वरवीं आमकां नीतिवंतपण केला म्हणजे देवा कडल्यान देवा राज्यांतल्यान जे आमी मेळूंक जाय ते सोदल्यारूच बाकीचे वस्तू आमकां जे वस्तू बाकीचे मेळपाचे आहा ते वस्तू फाटल्यान आमी सोदता ह्या संवसारांत सोदता जे बाकीचे वस्तू मेळपाक जाय पळय देवा कडल्यान ते वस्तू ह्या संवसारा कडल्यान सोदता आमी आनी हे संवसाराचे सो ती एम्बेसेडर कंट्री ते केन्ना ते संवसारा ते कंट्रींतल्यान कांय एक्सपेक्टेशन धरिना कित्याक ते कंट्रीचे न्हूच आनी बाय चान्स त्या कंट्रीन ते रावंक सोदता ती कंट्री ताका बरी ट्रीट करची ना कित्याक हे हो मनीस आमच्या गांवांतलो हो आमच्या हेतूंतलो ना हांगा वचून आमच्या गांवांतलो ना तो मनीस जाल्यार ताका आमी सेम ट्रीटमेंट करिना आमच्या गांवाचें एक ट्रीटमेंट जाता दुसऱ्या गांवाचें दुसरें ट्रीटमेंट जाता तशें तूं दुसऱ्या देशांत वयता आनी तुका तो थंय त्या देशांत जाता तो ट्रीटमेंट तुका करचो ना जाता कित्याक तूं तेंचो एम्बेसेडर न्हू तूं दुसऱ्या कंट्रीचो एम्बेसेडर आसा समजता
सो आमी कितें सोदपाक जाय कित्याक सोदपाक जाय थिंगा न्हू थंयच्यान येता आमची पायपलायन सगळी स्वर्गीय राज्याच्यान आमकां कनेक्टेड जाता भावार्थान सगळे पायपान सप्लाय जाता आमी कनेक्ट जाल्यात तितून आमकां पेकोणीची आमकां कितेंय गरजेच्यो कितेंय वस्तू आमकां उणें जाला संवसारान थंयच्यान डायरेक्ट भावार्थान आमी थंय तिवून व्हरों येता हें तांकां सांगता सोयम आमकां दिला देवाचो जेजू वरवीं आतां आमी देवाचे सोयमाची भुरगीं आमी देवाची सोयमाची भुरगीं म्हणून देव दितलो म्हणून देवान दिल्या देव दितलो दिल्या खंयचे स्क्रिप्चर म्हणटा दिल्या मार्क 11 कितें मार्क 11 Ephesians 1:3 Ephesians chapter 1 verse 3 कोई वाचत पळय हांव म्हणटा तुमी जाणा डेली आमी आयकता न्ही म्हणून हांव सांगता तुमी जाणा Ephesians chapter 1 verse 3 देव आनी आमच्या सुन्याचे क्रिस्ताचो बाप सोदर कित्याक क्रिस्ता सोबेन आमकां सोडीचे सगळे आत्मीक देण्यांनी ताणें भरल्या दितलो ना ऑलरेडी दिल्या दितलो आमकां कितें दिसता ते कोणी दितलो दितलो दिल्या ती वस्तू दितलो म्हणून जाय हां दिल्या ती वस्तू कितें म्हणून आमी दिला ती वस्तू कितें म्हणून आमी दिला म्हणून जाय कितें दिला सो पेकोणी दिला जाल्यार म्हाका दिसता तुका पळय दिला न्हू पूण पेकोणी दिसती पडना कितें म्हणटलें दिला म्हणटा जाल्यार कित्याक पेकोणी दिसती पडना म्हणटलें न्हू भावाक आयकून येता आमी पयलीं स्वत मानिना एज अ इन्फॉर्मेशन घेता हे पण स्वत मानिना की देवान खऱ्याच कित्याक आमी त्या स्वर्गीय राज्याचे आमी त्या राज्यांतले म्हणून आमकां त्या राज्याच्यान सप्लाय जाता स्वर्गीचो बाप आमचो सप्लायर त्या राज्याचो तो गव्हर्नमेंट तो सप्लायर आमचो जावं ती पेकोणी जावं ती कुडीचे गरजेचो जावं ते कितें जावचे जाग्यार आमी त्या संवसारान डिपेंड रावल्यात प्रेज गॉड आनी हे संवसारान डिपेंड रावले म्हणून आमकां कांय गावना आमकां त्रास पडटा शिवर गावले आनी कुडीचें जेवण इवन जेयल्या पळय इवन जेवण पासून टायम टू टायम ही कूड खंय ना खंय दुयेंसांनी पडल्या होय की ना कुडीक जेवण दिवचें दिवन पासून कुडीक खंय ना खंय दुयेंस पडल्या की ना येयल्या की ना सो देवान जर आमकां तेणें सगळे तेजे राज्याचे आमकां दिला सो आमी त्या राज्याचो गव्हर्नमेंट देव आमचो देव बाप सो बापायन आमकां सगळे सप्लाय केल्लें आसा आनी सप्लाय रेडी आसा आमकां आमी फक्त घेवंक नको म्हणून आमी सोदीन आमी घेवंक नको ताचे नियम ताचे कायदे प्रमाणे आमी चलना ताचे खुशयो ताचे वील कितें आमकां ताचे प्रमाणे चलना म्हणून आमकां तेणें जे केला प्रोविजन ते पासून आमकां मेळना अजून आमी त्रास पडटात कॉम्प्रोमायज करून आमकां कॉम्प्रोमायज करपाची गरज ना आमकां टॉलरन्स करपाची गरज ना जे कितें संवसाराचें आहा तुजें न्हू कित्याक घेवंक जाय तें दुयेंस पडटा तुजें न्हू स्वर्गीय राज्यांत दुयेंस पडना सो थंयच्यान परफेक्ट लायफ परफेक्ट वस्तू प्रोविजन सगळें आमकां घडोवन केल्लें आसा घडयल्लें जावन पासून आमी कितें करता आमी दिसता कितें बेसांव भरूंक ना तेंकां भरला म्हाका भरूंक ना म्हाजें कितें दिसती पडटा
कितें माझे कडेन ना पळय तें दिश्टी पडटा आनी तेंच उलयता कितें आहा पळय ताका व्हॅल्यूच ना. हय की ना? आमी खूब सेन्सिटीव चड जाल्या हे संवसारान सोदल्या आनी आमकां संवसारान कांय मेळोंक ना म्हणून आमकां दिसता म्हाजे कडेन ना. पण देवा कडेन कितें मेळटा तेका आमी कांय इंट्रस्ट घेवना आनी आसा म्हणून मातसो तेका किंमत दिना. सो आमी चुकीची सुजमणी आसा की आमी ह्या संवसाराचे म्हणून ह्या राज्याची न्हू आमी ह्या राज्यान येयल्या. इवन तूं भोंवोंक गेले दुसरे कंट्रीन ते तुका काय दिवचें हे हांगा कंट्री जोडला हे तुज्या कंट्रीन तेच वचोन तूं मोडटले तूं जोडटले मोडटले. आमी हांगा जोडूंक येयल्या हांव मोडच्या जाग्यार जोडूंक येयल्या. वय की ना? हांगा हे संवसाराचें जोडूंक वो देवसा तुका जोडूंक दितलो तेजो राजा म्हणून तो म्हणटलो आपण कितें सो ज्या संवसारान येयल्या आमी कितें मोडूंक दिवपी केला आनी ह्या संवसारान आमी कितें केला घेवपी. आमकां सोंपें कितें येवपाक दिवपाक. सो देवान आमकां सगळें आमचो जो गव्हर्मेंट आमी त्या कंट्रीचो तो आमचो गव्हर्मेंट ताजे कडेन सप्लाय जाता जाल्यार आमी आनी हुस्के करूंक जाय. हो तेणेन बेसांवन बोल्ल्या अत्मीक वाठारांनी सगळे बेसांव अत्मीक वाठारांनी स्वर्गीय राज्याच्यान कितें म्हणटा देव आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप सोदून कित्याक क्रिस्ता सोमें आमकां स्वर्गीचे सगळे आत्मीक देण्यांनी ताणें भरल्या. अत्मीक वाठारांनी अत्मीक देण्यांनी अत्मीक देण्यानी बोल्ल्या की ना की तो अत्मीक संवसारान आसा न्हू आमचे अत्मीक आमी खंयच्यान येयला दिसती पडना. अत्मीक संवसारांतल्यान आमी येयल्या अत्मीक संवसारान आमी येयल्या हांगा आनी हांगा येवन आमी सजमणी ह्या गावता की ह्या संवसाराची म्हणून ह्या संवसाराची वस्तू वाटल्यान आमी धांवता एकामेकाक मारता. ह्या संवसाराची वस्तू लागून एकामेकाक मारता की ना एकामेकाक दुखयता की ना एकामेकाक त्रास दिता की ना. सो ही चुकीची सजमण. प्रेज गॉड. प्रेज लॉर्ड. सो आयज आमकां समजला की आमी स्वर्गीय राज्याचे जाल्यार देव जबाबदार आमकां पोसपाक. देवान कितें रचलां पळय तें सगळें आमचे पासून रचलां. आमकां अधिकारूय दिला आमकां ताजो मोग आनी ताजो आशिर्वादूय बेसांवांनी भरला. आमकां उणें म्हणटा तें तेणें कांयच करूं ना. पण आमी ह्या संवसारान भोंवता ह्या संवसाराक एक्सपेक्टेशन दवरता जर ह्या संवसारान कितें गावंक ना जाल्यार आमी उणेपण उलयत आसा. दिला त्या वस्तूचेर आमकां देवान दिल्या त्या वस्तूचेर आमकां कांयच पडोंक ना. पण संवसारान दिवन आमी संवसाराच्या बोगलान घालता आनी समजता की हो संवसार म्हाजो. हालेलुया हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. सो इतली आमकां जो देवा कडल्यान जाणवाय मेवता जाल्यार आमी चिंतना बदलपाक जाय. कोणाचो राजवट सोदपाक जाय स्वर्गीय. कित्याक हांव विचार न्हू तो राज्य म्हाजो. ह्या राज्यान येयला हांव पूण त्या राज्याचो हांव. सो त्या राज्याचो हांव हे राज्यान येयला तरी तो राज्य म्हाका सप्लाय करता. आनी त्या राज्याचो जो हांव सोदिना म्हाजो राज्य येयला थंयच्यान हांव सोदिना ओ तेजे राजवटा फाटल्यान वचोना तेजे राज्या फाटल्यान हांव फाटलाव करिना. त्या राज्याचो हांव जर नॉलेज ना सजमणी ना ते कायदे आनी नियम ते जाल्यार म्हाका तेजे कडल्यान कांय दिल्ले ते पासून म्हाका हांव हाडयता स्वताकूच. सो देवान ऑलरेडी देवा बापान ऑलरेडी केल्लें आहा सगळें प्रोविजन. उरला एकूच काम सोदपाचें. आमकां सोद म्हणटा तेजो राज पण आमी सोदता वस्तूचो राज. त्या संवसाराच्या वस्तूचे राजवर सोदता. चुकीचें की ना? असल्यानी आमचे हार्ट कंडिशन सारकें आहा. हार्ट कंडिशन बिगडला की ना? सो चिंतना जाग्यार पडले की सगळे जाग्यार पडटले की ना? आमकां जर पयतो आत्मो दिला देवान आनी आमकां उगडास करता आमी कोण ती नाजाल्यार आमी वळखूंक पावची ना. केन्ना म्हणची ना आमी सगळीं राजाची म्हणून.
आता आयज आमकां पवित्र आत्मा आहा म्हणून आमी ओळखूंक पावता की आमी संवसाराची लोक. हे खाली इन्फॉर्मेशन न्हू, एक कन्फर्म सांगता की म्हाजो राजवट सोद. देवाचो राजवट सोदपाक आमकां जाय, कंपल्सरी. आमी देवाच्या पुतळ्यार वाचताय पूण तें आमकां अंडरस्टँड जायना. अंडरस्टँड देवाच्या पुतळ्यार वाचता ब्रदर, पूण तें अंडरस्टँड जायना. जेन्ना अशें करून देवाच्या पुतळ्यार सांगपाचें आमकां कोणाचो राजवट जाल्यार न्ही, हें अंडरस्टँड आमकां मेळटा न्ही. पवित्र आत्म्याची आतें घोडाय मेवल्या आनी कोण भाशेन आमी चलोंक जाय तें स्वर्गीय राज्याक कितें आसा आनी संवसार हो आमचो न्हय आयज कळोंक येयला. तें कोणूय तर आमकां आमी चर्ची वयतले चर्ची आमी वयतले पूण चर्ची आमकां कांय मेळना. ताका लागून आमी फाटीं पडलेले आसाय. आमची अथीक वाड जायना. देवाच्या उतरान आमी जायतें वाचताय पूण देवाच्या उतराचो ड्रेस काय आहा सगळें आसा पूण तें आमी आपणायत ना न्हू, स्वतूच मानिना. आमी खाली एक इन्फॉर्मेशन पळय घेता, एक नॉलेज कशें घेता, पूण खऱ्यान तेका आमी जे दिसा आपणायता तेन्ना तोगलीन लायफ पेट्टा, गिन्यान येता, मॅच्युरिटी येता. आतां तुका आनी हे संवसाराचो न्हय हांव, आनी हांव खंय चिंत्ता आनी म्हाजो फोकस खंय, हांवें कान दिला संवसाराक आनी म्हाका कांय मेळना आनी हांव दुखेस्त आसा, पिडेन आसा, त्रासान आसा. हो संवसार कितें दिला? देवस्थाना न्हू, देवान कितें दिल्ल्या पळय तेका सगळें इबाड करूंक सोदता तो. देवान आमी कितें येयल्या पळय स्वर्गीय राज्याच्यान हांगा संवसारान, तो खाली आमी जेन्ना ह्या संवसारान सोदूंक सोदता ते दिसा आमकां बरो पेट पडटा. आनी मागीर दिसता आनी देव ना काय, आमी देवाक ब्लेम करता. ब्लेम करता काम जायना जाल्यार देव कितें करता काय म्हणटा. आमी तेजे राजवट सोदिना, तेजे कायदे सोदपाक ना, तेजे कितें बिलीव करपाचें आमचें काम कितें बिलीव करपाचें जें कितें देवान बरयलें. जेजू स्वता स्वर्गीय राज्यांतलो येयलो तो देवा बापाचो पूत, ताणें बरयल्ल्या उतराचेर खात्री दवरली जाल्यार आमी कितले खात्री दवरपाक जाय? आमची खात्री कोणाचेर बरयल्ल्या उतराचेर आसपाक जाय? ओ म्हाका कितें दिसता तें आसपाक जाय. जेजू जर आमकां दाखयता अशें बरयल्लें आहा मनशान खाली त्या जेवणाचेर कुडीच्या जेवणाचेरूच जायना. तो जो स्पश्ट सारको क्लियर आन्सर दिता. कित्याक दिता? तेजी वळख आसा तो कोण तो, आनी देव सारको चॅक करता. हो जर आपलो देवाचो पूत म्हणून एका नाली हांव देवाचो पूत न्हू म्हणून एका जर हांवें चिंतलें बिलीव केलें हांव देवाचो पूत न्हू म्हणून, जाल्यार इतले अधिकार आसपासून वेश वता. आयजूय हांवें वेश वयता. जेजू म्हटला जे हांवें केलां आतां तुमी म्हाजें कितें बरें कितें करतले म्हटलें की ना. जॉन चॅप्टर 14:12 अशें म्हटलां जे हांवें केलां तेजें कितें सुबेज बरें तुमी करतले. आमी करता बरें? हे बारीक हेडे गेले तेका धांवणोक जायना. बारीक हेडे गेले तेका धांवणोक जायना. बारीक मातशें पिडाय जाल्यार तेका धांवणोक जायना. ते घेवन बसता. ते बाबा कितें जाल्यार पयलीं दोतोरा कडेन या. दोतोरा कडेन जायना जाल्यार मागीर खंय देवा कडेन या. Praise God. Hallelujah. So, टाइम झाला. एवढी झाली, सॉरी लेट झाली ना. खबरच ना टाइम कसा झाला. खूप असं लावून ना एवढे झाले. ब्रदर जॉन्सन पासून एवढे जाण सोडला तो 2 सोडटा. आम्ही चुकले. प्रेज गॉड. सो जेवण पडते 3:30 घेऊया नो. 3:30 घेऊया. प्रेज गॉड. दया लाभूया. स्वर्गीच्या बापा आर्गा आणि महिमा वखाणे तुका. तुवें ही शिकवण बारीक साणेन ती शिकयलाय. तुजी ओळख आमकां जी करून दिलाय ते पासून तुका आर्गा आणि आर्गा बापा. जेजू तुका वखाणी. तू
जेजू कसो बापाचे उतर पाळले तुवें एक उतरां बापाचे उतर जे आयकलें तुवें तें सगळें पाळलें आनी तुका जाय जे आमी आयकल्या ते सोत मानून काळजान तुजी उतरां सदांच वस्ती करपाक जाता पळय तशें तुका जाल्लें जाय जेजू हें शिकवण पासून हें गूड जे तूं आमकां शिकयता आनी आमकां सुर्गी राजांचे देणे तुवें जे हाडून दिलाय जे तुज्या बलिदानान आमकां जे फुकट देणे मेवल्या तेजे पासून आर्गां आनी महिमा जेजू सुर्गीच्या बापा तुज्या पुता उरव्यान आमकां सगळ्यांक तुजी भुरगीं केल्याय तुजी शिकवण जशें वाडटा आमच्या जिवितांत खरेंच तुजो स्वभाव पळोवंक मेळटा क्रिस्ती स्वभाव पळोवंक मेळटा आर्गा बापा तुजी सोत प्रगट करपाक आमकां आनी ह्या फुडें सगळे बूट जावं ते पॅरेबलान जावं ते एग्जाम्पलान आमकां तूं हे 4 दीस शिकयत रावतलो जे कितें आमकां शिकवण जाय हें सगळें शिकवण तुज्या राज्यांतलें बाबा आनी पळय तो तूं शिकयताय आमकां तूं येयलाय आमकां शिकोवपाक तूं येयला जेजूची वळख करून दिवपाक तूं येयलाय आमकां वाट दाखोवपाक तूंच आमचो एडवोकेट तूंच आमचो कन्सल्टंट तूंच आमचो गायड आर्गां आनी महिमा सगळें तुवें आतां ह्या जाग्याचेर कंट्रोल घेतलेलो ते पासून आनी दोरी उतरां तुजी उतरां तुवें शिकयलाय त्या पासून आर्गां जशें आमी वतमीक जेवण जेयला तशें तें कुडीचें जेवण आमी जेवून करपा जावं कुडीचें जेवणूय सुर्गीचे बाबा तुजे पुताचें मांस आनी बाबा जेजू आमी तुजें मांस खातात सांगा जेजू आमी तुजें मांस खातात जेजू आमी तुजें रगत पियेतात जेजू तूं आमचे भितर जियेता जेजू आमी तुजे भितर जियेता आर्गां आनी महिमाचें हे सगळें मागणें जेजूच्या नांवान करता आमेन बापाक आनी पुताक ताळ्यो मारून आर्गां दिवया थँक्यू प्रेज गॉड ओके आमी या जुया आनी 3:30 हाजीर जाले ओके